श्रीमन्महागणपतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपति। श्रीरामचंद्र पूर्वेशामस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, तुम सर्वांक अभिवादन। तुमगेल्या तपश्चर्येचे कौतुकच दिसता खरेंची आणि ती फळा या तरेची तपश्चर्या हे तपश्चर्यच तुमगेली सतत तुम्ही ऐकूनच्या येऊन बसता ती खरेंची इट्स व्हेरी क्रेडिटेबल। केन्नाय फुकट वच्ची ना हें तपस। असो आमी सगळ्यांनी मेळून त्या श्रीचरणांक वंदन करून आयच्या कार्यक्रमाक सुरू करूया। दासबोध हाजो मना श्लोकाचा जी 59वा 59th श्लोक असो ताजे पहिलेच 58th एक पण वाचता जस्ट टू गेट द लिंक। नको वासना विषयी वृत्ती रूपे यदर्थी जडे कामना पूर्व पापे सदा राम निकाम चिंतित जावा मना कल्पना लेश तोही नसावा। जय जय रघुवीर समर्थ।
निकाम चिंतित जावा सदा राम. कल्पनेच लेश सुद्धा ना एक मनाने इथे मला निकाम बुद्धीची या भजना त्रैलोकी नाही तुलना. समर्थे विण घडे ना निकाम भजन. समर्थांगल सहाय्याशिवाय मला समर्थ सद्गुरुंगल सहाय्याशिवाय हांग समर्थ म्हळ्यार समर्थ रामदास स्वामी मात्र नाही, समर्थ सगळे सद्गुरू आमगेले संत महंत तांगेल शिवाय हे निकाम भजन घडू शकना. कामनेने फळ घडे. कामन कोर नुकले तुम्ही करतात वे देवाल सेवा ताज्यान सुद्धा फळ मेळटा. कामन म्हळ्यार म्हाका हें जायी तें फळ जायी हें फळ जायी जाल्यार जो भगवंतू सगळे फळांची राशी घेवन बसला दिवच्याक. हां त्यावेळा आमी त्याला एक फळ मागून दिवचें तें फळ तर टुपुक्कन आमगेल्या पदरान घालता. जाल्यार मागीर ज्या हाज्यान आमी भगवंता भजतात भगवंत मेळ्ळ्यार सगळे फळांची झाडां मेळटा न्ही आमकां. आमी भगवंतांत आनी फळान मस्तंतर म्हणून निकाम भज काम. निकाम भजनाचे फळ आगळे सामर्थ्य चढे मर्यादे वेगळे. तेथे हे बापुडी फळे कोणीकडे. म्हणून निकाम भजन वरी विशेष ब्रह्मज्ञान. तयासी तुळिता त्रिभुवन उणे वाटे. म्हळ्यार हांगा आत्ता तांणी सांगलें हें जर निकाम करना जाल्यार कल जाता. कामना कामना कल्पना. कामन म्हळ्यार इच्छा. कल्पना म्हळ्यार म्हाका हें मेळका हें मेळ्ळ्यार अशें जातलें तशें जातलें बंगले बांदता बसचें दिवा स्वप्न म्हणटात ताका. दिवसाच मनुश्य रात्री निद्दान स्वप्न पडटा विंगड पळयत तें जाल्यार दिवसात सुद्दां आमगेलो मस्त वेळ न्ही कल्पन करचें तूं आतां तशें जातलें कडेन हांव थंय वच्चें कडेन म्हाका ही मेळटली कडेन ती मेळटली म्हाका अमूक म्हणू मेळटलें अमूक करूं मेळटलें. हां ते सगळें कल्पना कल्पिता कल्पकोटी. मनाची कल्पना करची ताकद इतली आसा ताका कसली तुलनाची ना. तसले नमन्या ती शक्ती आमकां वापरच्या दिल्या जाल्यार आमी ताचो दुरुपयोग करून घेतात. ती म्हळ्यार आमकां वापर खंयच्या हाका एंड यूज केल्ले म्हणून अजुनूय गोतना. तावळी मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी. मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी. नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी. मनी कामना राम नाही जयाला. अति आदरे प्रीती नाही तयाला. म्हळ्यार हे मना तू निकाम करनासना कामना युक्त जर तू भजन करत बसलो हां तर कोट्यावधी कल्पन करत राबलेले तरके अनंत विषय तुका मेळटले. एक जाल की दुसरे दुसरे जाल की तिसरे मागत राबचें भीक मागता राबचें. आनी मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी. कितली कल्पनेक अंतची ना. जाल्यार ताज्यान कल जाता नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी. ताज्यान राम तुमकां दुरयतलो ज्या राम हे तू कल्लस. आतां हांगा तांणी हें आसता जर तूं मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी म्हळ्यार नुस्तें कल्पन करून कलें मेळना. ताजे खातीर स्वताक प्रयत्न जायत कसले प्रपंचान म्हणा परमार्थान म्हणा नुस्तें कल्पन करून बशिल्ले कडेन कल मेळटा. ताजे खातीर योग्य दिशेन प्रयत्न जायत. दिश जाल्ले प्रयत्न जाय जाल्यार फळ मेळटलें पण तो प्रयत्नांचो हेतू कल आस. ऐहिक कले तुमी मागता आसत की सर्वांगेले हिताचे सर्वांगेले बरेपणाचे तुमी मागता आसत. प्रपंचाचे मागात सगळ्यांगेले बरेपण जावो म्हण मागून घेत. कोण आपलो कोण परको अशी ना. सगळ्यात तोच परमेश्वर आस तोच राम आस. तेमी ती कल्पना करा ती ताका सांगात प्रयत्नय करा ती पण कल जाता योग्य हें जावंका योग्य हेतू योग्य जावंका. महाभारतांत तूं आमगो तसो कोण कर्ण आशिल्लो श्रेश्ठ धनुर्धारी तो खरें म्हळ्यार तो हाजे पेक्षा व्हड श्रेश्ठ धनुर्धारी आशिल्लो अर्जुना पेक्षाय. जाल्यार अर्जुनान पयलो नंबर कशी पटकायलो गो तसो तागेलो हेतू बरो आशिल्लो. हेतू बरो आशिल्लो कसलें शिकचे मागशे सुद्दां हेतू कल्ल तें पळोवंक प्रयत्ना मागशे. म्हळ्यार मात्र राम म्हळ्यार हांगा चैतन्य. राम म्हळ्यार ते चैतन्यात जर आमकां भेट जावंका आमगेलें इप्सीत कल्लें म्हळ्यार फलश्रुती कल्ली श्रुती फल कल्लें म्हणून येता की आमकां जाय तें मेळका आमकां कल्ल जायी
त्यांची मुळांतू टू एम लो इज अ क्रायम खंय. म्हाका कलेपणी म्हाका चप्पल घेवनची आसा, म्हाका बरी चप्पल जाय पावसाची म्हणून वचुली, व्हेरी लो एम. अरे चप्पल घेवनची तर वचा ती घेयात न्ही, तांत कल्पन करता बश कल्ले असं. तशी इवन कल्पन करून प्रयत्न सुद्धा केले, जर ताका योग्य हेतू अंतस्थ हेतू म्हणटात ताका, तशी तें जर समना तरी तें जाय तितलें आमकां फळ मेळना, म्हळ्यार राम मेळना. आमचें शाश्वत समाधान आसा तें मेळना. राम म्हळ्यार चैतन्य, चैतन्या गेल्यार आमगेली भेट जायना. ताचे खातीर आतां महाभारतांत तूं होवे आशिल्लो, अर्जून आशिल्लो आनी कर्ण आशिल्लो, दोगूय जाणी द्रोणाचार्या लागीं शिकले. तांतूय तो तें परशुरामाले वचून शिकून आयिल्लो कर्ण, थंय वचून शिकून आयिल्लो आनी द्रोणाचार्या लागीं सुद्दां शिकतालो. आनी सगळे हे आशिल्ले कोण, दुर्योधन, हे ते कौरव पांडव सगळे द्रोणाचार्याला शिकताले. तर अर्जुनागेलीच कसली इतली विशेषता बा, कसली इतली विशेषता. तांणी कल्ले हें केल्यार तूं कल्ल खातीर हें करता असो. एक फावट कल जालें, एक सरोवरांत ते द्रोणाचार्य न्हांवचे वचून ते मदें मदें शिश्यांक परिक्षा घेताले, कोण कशें आसा म्हणून. कळ्ळें मागीर नुस्तें तांकां अस्त्रविद्या शस्त्रविद्या शिकोवन जाय न्ही, तांचो हेतू सुद्दां बरेपणा खातीर जावंका, हें शिकोवंका, हो अंतस्थ हेतू तांगेलो आशिल्लो गुरूंगेलो. तर तांकां सगळे जाण चला आमी न्हांवया वचा म्हणून. आनी एक सरोवरांतू हीच भितर आपण पयलीं न्हांवन येता म्हणून गुरू द्रोणाचार्य हें केलें. आनी तांणी तांगेल्या तपोबलान एक सिसर निर्माण केली, म्हळ्यार क्रोकोडायल. ते क्रोकोडायलान तांगेलो पांय धरलो. ते गोवचे मारतात, यो देवा म्हगेलो पांय धरलो, क्रोकोडायलान म्हगेलो पांय धरलो, म्हाका बचाव 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 करून वदरता ती. तें आयकूच भितर सगळे थंयच आशिल्ले, कौरव पांडव पुरे 5 जाण आशिल्ले, कर्णय आशिल्लो आनी कौरव सगळे द्रोणाचार्य सगळे आशिल्ले. हे सगळे जाण भिवून वचून पेटाक पुरे जाण भीष्माक आज्याक आपोवच्या धांवले कळोवच्याक की द्रोणाचार्य बुडता असो म्हणून. एकलो जो अर्जून आसा ताणें ताबडतोब तागेलें शस्त्र काडून धनुश्य बाण काडून ते मगरेक मारूं सुरू केलो. ती मायावी मगर आशिल्ली, ती काय मरना जाल्यार तागेले प्रयत्न आशिल्ले, मस्त प्रयत्न केले ताणें आनी तिका नामोहरम केली. आनी ती अशी ना जाली थोड्या वेळाने. तर तांकां आश्चर्य दिसलें, अर्जुनाक सुद्दां आश्चर्य दिसलें, ही कशी तिरोधान जाली ना जाली म्हणून. त्या वेळी द्रोणाचार्यान सांगलें, आपण परीक्षा पळोवच्याक आपणेच ती क्रिएट केलेली, कल्ल्याक तरी. आनी बाकीच्यांकय सांगलें हांगा येया ती. भीष्माचार्य धांवता आयले, यो कल जालें ताका म्हणून. पळयलें दे वर ऑल हॅप्पी. कोण, गुरू आनी शिश्य पट्ट शिश्य अर्जून आनी द्रोणाचार्य कले जाय न्ही, हांसता आशिल्ले. कल जालें इतले धांवन आयले, आज मगेली एक परीक्षा जाली, परीक्षा घेतली म्हणून. कल्ले म्हळ्यार तेंची क्रोकोडायलान मगेलो पांय धरलो आनी त्या वेळी हांव बचाव बचाव केलें, सगळे जाण तुदले धांवन आयले. पण एकलो हो मगेलो पूत इतलो बरो आसा की ताणें धांवन वचो न्ही तो भैरणी, हांव शिकय शस्त्र अस्त्र ते पुराय म्हजे खातीरच मगेल बरेपणा म्हाका वांचोवचे खातीर ताणें वापरलें. हें हेतू जावंका. त्या मात तुमी कल्पन कराती, प्रयत्न सुद्दां कराती जाल्यार कल्प कोटी केले तर प्रयत्न योग्य दिशेने जावंकात, म्हळ्यार मात्र ताका यश येता. ना जाल्यार कल जाता आनी हाजे फळाची आश धरून केले तरी नुस्तें कल्पन केल्यार राम भेटी जायना. मनी कामना राम नाही जयाला. मनी कामना राम आसका आणि कामना राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीती नाही तयाला. म्हळ्यार त्या कोणाक राम मेळका ही इच्छाची ना. कले मेळू शकता मस्त पण न्ही, आमी अज्ञान आमी ती कलेपणी रॉंग मागतात. म्हळ्यार कोण दात आस न्ही, हरीर दाता हरीर भोगता कडे येतले समासान. हरीर दाता हरीर भोगता म्हळ्यार कले उपभोग येतलो तोवय हरीची आनी आमकां दितलो तोवय हरीची. हें कोणाक कळत की त्या दात्याक मेळच्या उत्सूक आसता ती, कोण आमगेलो मालक पळोवया म्हणून.
ही एकच कामं नसतात आणि त्याच बद्दल एक नमण्या प्रीती कृतज्ञता तर राम आम कित्त दितं असं तर रामागल कामना राम कले आस म्हणे सुद्धा कितकी जाणांक आत तरी कलियुगांतू कितलकी जाणांक देव ही कल्पन सुद्धा समोग वतना म्हळ्यार तांकां दिसता प्रत्येक आमगेले वॉट्सॅपाचेर फोट येता ती कोर नाही म्हणना हांव जाल्यार प्रत्येक दिवसा विंगड विंगड फोटो आणि नमस्कार चमत्कार तांतू पुराय हें वता म्हळ्यार खरें सोमार म्हळ्यार की शिवलिंगाचे फोटो मंगळार म्हळ्यार की देवी इलो किंवा गणपती गेलो बुधवार म्हळ्यार की रामा आलो ब्रस्तार म्हळ्यार की दत्तात्रेय आलो शुक्रार परत देवी गेलो शनवार म्हळ्यार की हनुमंतू किंवा शनिदेव अशी आयतार म्हळ्यार की सुर्याजी पंत ते 7 घोड्यार रथार बैसून आयिल्ले तसले आनी पांयपण आनी भक्तीन पेटयता ती ना अशी ना जाल्यार वेन शॅल वी गो फर्दर ते दांटून मुखार वचा ती त्या रथान बैसून सैर करा ती सुर्या गेल्या पळया ती कशी सृश्टी आसा कशी चराचर आसा कशी जाल्ल्या तें पळया ती तें कोण क्रिएट केलें ताजें कौतुक करा ती ताजें तें कल्याक आमकां कोण क्रिएट केलें हें पळया ती ताचे खातीर अज्ञान आमी ती अशी कले आसूं शकता हाजे भायर हेंची 80% लोकांक हें गोत्त सांग नित्य एक देवळांत वचूनय म्हणना सोमाराच बेलपत्री घाली मंगळाराच दुर्व होन घालो गणपती देवळांतून बुधवाराचे श्रीरामाक आनी कले अर्पण केले ब्रस्ताराचे दत्तात्रेया गेले अशें कोण कोर न्हू तांकां दिसता मुर्तींत देवत्व आसता जाल्यार मुर्ती हो देवत्व खरें मूर्ती हो शाश्वत हे म्हणटाल न्ही कले मनी नाही भाव म्हणे मला देवा मला पाव देव अशांना पावायचा नाही र देव काय बाजारातला भाजीपाला नाही र म्हणत दगडाचं देव आहे दगडाचं देव त्याला वड्डाराचं भेव वड्डार म्हळ्यार ते फातर फुटयतात न्ही पाथर वट तांगेले केला लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव म्हळ्यार भय्य तशी खंयच्याच करचें देव ते शेवटी मूर्ती पण तांतू देवत्व आमगल श्रद्धा म्हळ्यार आमगल भितर जो परमेश्वर राम बसला ताका आमी तांतू उमतून तांतू ताका देवत्वाचें हें घेतात तर ते तांतू स्वरूप पळोवचें मेळका ह्या इच्छेन जर आमी प्रितीने आदराने त्या मुर्तींची जर नित्य विंगड मुर्तीन जाल्यार म्हळ्यार प्रत्येक हांतू एकच परमेश्वर आसा ते आमकां सगळे कडेन सांगिल्लें आसा आमगेल्या शास्त्रांतू ताची प्रचिती येता सगळे कडेन एकूच देव आमकां पावता देव कल विंगड हें घेवन येना ती जाल्यार देव कितलें काम ताका पडलें ती तेमी एकच देहाचो आधार घेवन इतली शॉर्ट लायफान ते मानव म्हणून अवतार घेतलो ताका सुद्दां माध्यम लागता परमेश्वराक सुद्दां हे माध्यम लागता शरीर घेवंका लागता धारण करका लागता राम कृष्ण पुराय रामकृष्ण परमहंस खंय गाडगे महाराज म्हणाले सगळे संत प्रत्येक जण देह घेवन आयले आणि तांगेल कुळाचारा प्रमाण वागून शिवाय त्यांनी लोकांक मार्गदर्शन केले की कशी तांतू एक पळोवंका म्हणून एक देवत्व पळोवंका म्हणून तर असल्या बद्दल आमकां प्रीती आसता राम ताका अति आदरे प्रीती नाही तयाला ताका नवे रे नवे सर्वथा राम भेटी कोणाक प्रीती ना की मुख्य प्रीती लग्न जावंका जाल्यार तेंची तरी एक काणी सांगिल्लें अयो अम्मा म्हाका लग्न जावंक ना आमचे पयशे ना तिन्ना अम्मान सांगलें लग्न करच्या पयशे लागना ती बायल मेळ्ळ्यार पुरो बरी तुजेर प्रीती करतलो बायल मेळ्ळ्यार पुरो तशी आमकां राम मेळ्ळ्यार पुरो तो सगळें दिता ताल्ल्याक ताका चरणांत आमी संलग्न जावया की ताका अर्पण करुया सगळें ना जाल्यार कोट्यावधी कल्पन करता पयस तूं अनंत विशय आसा तुका चिंतन करूंक मस्त विशयांक तोट ना हें खर्चलें तें आयलें तें खर्चलें तें आयलें इतलं वाढव्य या ब्रह्मांडातील पृथ्वी हा तर बिंदू सो पृथ्वी तांतू तरी
अजबची त्याचा मेंदू या बिंदूचा बिंदू मानव, तरी अजबची त्याचा मेंदू. या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया, कौतुक करण्या कुरवंडी ते इंग्लिशी ममकाया. आता कौतुक करताना एक खंत मनात दिसता. अरे देवा, राम स्वतः ऑफर करत अशिल, हांव येता तुमगेलगार राबूक, आणि तो राबलाच, तो आमगेलगार राबला. ताल्ल्याक दुर्लक्ष करता तेमी, आणि हें दी तें दी म्हणून ताल्याक मागता ती. ते बरोबर नाही, खंय पूण एक खंत दिसता तशी. तर तेमी ती हांगतानी जाल्या सज्जनांक आराम दिवचो भाव आसता, म्हळ्यार कोणाकय रक्षण करी. कलेक शिकली बा विद्या, खंयची विद्या शिकली, ज्येष्ठ नागरिकांक मदत करी. कॉम्प्युटर शिकली, तांकां येना न्हय, तांकां ओला उबेर बूक करचें येना, आमी बूक करून दिवया. तांकां आतां आमगेल्यार कोणें कामवाली आसा, ती ABCD सुद्दां बरोवचें येना, तें शिकोया, व्यवहार शिकोया. हें एक ज्ञान न्ही. विद्या विनयेन शोभते आणि प्रयत्नेन वर्धते. विद्या वाडटा, दिवन वाडटा प्रयत्न केले. आणि सगळ्यांत परमेश्वर आसा, तांगेल सेव करची. हें केल्यार कल जाता, तशें कोरका म्हूण समर्थ म्हणटा ती. म्हणून ते सांगता ती, मना कल्पना कल्पिता का कल्पकोटी, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी. मनी कामना राम नाही जयाला. म्हळ्यार रामागल कोणाक कले गोतना की तांकां मनी कामना, मनान फक्त विशयाच कामना आसता, म्हाका हें जायी म्हाका तें जायी अशें. तेमी त्या रामा बद्दल अति आदरे प्रीती नाही तयाला. आतां हो कर्ण रायू वचून परशुरामाल्या वचून फट्टी सांगून आपण ब्राह्मण पुत्र समोर सांगून तो क्षत्रिय आशिल्लो. परशुराम ब्राह्मणाक हें करनाशिल्लो, तर ब्राह्मण पुत्र समोर सांगून ताणें सगळी विद्या शिकून घेतली. आणि कड्डेर पळयल्यार सगळी विद्या शिकून जायना पळय. एक म्हणटा गुरू परशुराम तागेल पांयाचेर मांडीचेर मात्ते दवरून न्हिदलेले, बरी न्हीद पडलेली. तावळी एक हें येवन कलकी जीव आयलो आनी त्या कर्णाक चाबून तागेल मांस पोखरून भितर वचूलो मांडीन. ती भयंकर पेन जातालो ताका. जाल्यार तो गुरूंक गेले, गुरू न्हिदले, तांकां न्हीद चाळवू न्हय म्हणून तशी बसली सहन करतची. ताळ उठायना पळय, उठायना पळयल्यार भळभळ रक्त व्हांवता. अरे कल जालें तुका म्हणून. तरी कांय ना गुरुजी अशीची. न्हय कल्पण जाल्लें आसतलें, कल जालें पळया. पळयल्यार इतलो व्हड जीव भायर पडलो आनी वचूलो. मागीर तांणी ताका वखदणी केलें, पण ताणें म्हळें तूं इतलें कशी सहन केलें. ब्राह्मणागल चल्ल्याक इतलें सगळें सहन जायनाच, खरें सांग तूं कोण आसा. तावळ ताणें सांगलें की आपण सूतपुत्र आसा म्हणून. सूतपुत्र आसा आपण म्हणून. ताका गोत नाशिल्लें तो राधे समजतालो स्वताक, कुंती पुत्र म्हणून ताकाय गोत नाशिल्लें. पण ताणें सांगलें आपण सूतपुत्र म्हळ्यार सारथ्यागल चल्लो म्हणून. ह्यो तूं मल फट्टी सांगून आयलो, बरें आसो फट्टी सांगिल्लो आसो, तूं इतलें सगळें शिकलो. तर ताणें म्हळें गुरुवर्य मगल एकच इतलें तुमी मगल कौतूक केलें, इतलें धैर्याने, आनी म्हळ्यार तुमकां त्रास जायना अशें आपणें पळयलें, इतलें पेन जाल्लें तरी तुमी म्हजे खातीर म्हाका ब्रह्मास्त्र शिकयता तुवें. ब्रह्मास्त्र इतलो व्हड अस्त्र तुका शिकोवं, तें शिकोवच्या तयार आसा, कल खातीर जाय तुका म्हणून. तावळ ताणें सांगलें कल खातीर गोतसोय, हांव खरें म्हळ्यार सगळ्यांत श्रेश्ठ आसा. पण दर फंता कल्ले जाल की ते गुरू द्रोणाचार्य ते हक्काची भाव दिता ती कोणाक, अर्जुनाक अशें कल्ल्याक. तर ताका म्हाका हरोवचें आसा युद्धांत, ताका हरोवचें आसा आनी हांव मगल पयलो नंबर आसा म्हणून प्रूव करचें आसा, म्हणून म्हाका ब्रह्मास्त्र जाय. तावळ ताणें सांगलें ब्रह्मास्त्र हें असले खातीर वापरचें आसना, वायट आसुरी शक्तींक मारचे खातीर. कसलो उपाय ना जाल्यार तांकां मारचे खातीर ब्रह्मास्त्र आसता. तेमी ते हांव तुका ब्रह्मास्त्र शिकयल, तूं शिकय म्हणालें, हांव शिकोवन सुद्दां जाल्या, पण हांव तुका शाप दिता की आयत्या वेळार ब्रह्मास्त्र केन्ना तुका वापरका लागतलो की त्या वेळार ताजो मंत्र पुराय तूं विसरून वतलो. असलें हें घेवन आयलो. म्हळ्यार ताका राम मेळ्ळी, ताका समाधान मेळ्ळी. ताका पुरे अस्त्र शस्त्र पुरे शिकून आयलो तो. जाल्यार ताका हेतू कसलो आशिल्लो,
कोणाक कोणी त्रास दिवंका, कोणाचेर कुरघोडी करका, कोणाक तरी हरोवंका, हें आशिल्लें. तें मान्य ना. गुरुवर्यांक केन्नाय संतांक तें मान्य जायना. ते पयले हेतू पळयतात, जाल्यार मागीर ते स्वता दुसऱ्या खातीर जगतात. पाप संत लोक दुसऱ्यांक सगळ्यांक बरेपण जावं म्हणून जगतात. तेमी ती शेवटी ताका कल जाला मुगो तसो. तेमी ताका राम अशी मेळ्ळी आनी ऐन लास्ट हक्क मात्र ताणें सरेंडर केलें. जालें, तो दानशूर आशिल्लो, कवच कुंडल दिली, सगळें दान केलें ताणें. जाल्यार ही ईर्श आशिल्ली न्ही ती दान करनाशिल्ली. कड्डेर ताका कळ्ळें लास्ट मरचे वेळार. पाप इतलो बरो योद्ध आसून तो फुकट गेलो. मनी कामना राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीती नाही तयाला. म्हळ्यार तागल भक्ती प्रेम त्या रामकृष्णा विशयी भक्ती प्रेम आशिल्लें. पण ते ईर्ष्या आनी हांव 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 हरयतलो, हांव ते द्रोणाचार्यागल हो म्हळ्यार केवळ तो क्षत्रिय आसा म्हणून ताका तांणी प्राधान्य दिलें, आनी हांव इतलो म्हळ्यार टॅलंट आसून हांव सूतपुत्र म्हणून म्हाका ताणें दुर्लक्ष केलें म्हूण हें ताका कोप आशिल्लो. तो ईर्ष्या कोप ह्या आसुरी भावना जपचे खातीर ताणें तें सगळें शिकलें. तेमी ती ताका राम मेळ्ळी म्हळ्यार कळ्ळें भितर चैतन्याचो अनुभव. अगदी मरचे वेळार ताका कृष्णान दर्शन दिलें, सांगलें सगळें ठीक आसा, पण तांचे पयलें इतलो बरो मनुश्य सुद्दां तो ही वॉज व्हेरी सिन्सियर. हें एक ईर्शेमी तेणी कामनेमी तो फुकट वचून. तशी तेमीच समर्थ सांगता तशी कोर नाका ती. मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी. मनी कामना नाम राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीती नाही तयाला. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. दासबोधाचो 20व दशक चालू आसा आनी तातूंत दुसरो थाय समास जालेलो आमगेलो. दुसरे समासान तुमकां दिल्लें पण हें सगळें गोलमाल सृश्टीचे गौड बंगाल कल्लस हाजे बद्दलाक चल्ल्या. आमी 20व दशकांत 19 परिपूर्ण सगळें शिकून परत चिके ताजी रिविजन करता आसत. म्हळ्यार समर्थांक दिसता आमी तां चिंतन मनन करता म्हणून. तेमी ती पयली धरून हो जिन्साना म्हळ्यार ही सगळी सामग्री ही जी आमकां दिसता, दृश्य दिसता, तातूंत चैतन्य अनुभवा येता, मस्तींतले अनुभवा येना जाल्यार तर तें आस म्हूण आयकल्या आनी तेंची सत्य आसा हेंय आयकल्या, तर कशें तें हाजी एक उत्सुकता 19 दशक करना पण इतली उत्सुकता तरी आमकां दिसपाची. तेमीच तांणी पयले हंतकल सांगलें की म्हळ्यार वयर थांतोक घेवची. जशी परब्रह्मांतान एक हरिसंकल्प निर्माण जालो. मूळ मायेंतान गुणमाया आयली. गुणमायेंतान गुणक्षोभिणी म्हळ्यार दुसरें कांय ना, गुणमायाची जाल्यार तिगल पोटांत त्रिगुण वाडता आशिल्ले. शी हॅड कन्सिव्ड. ते कल्पनेची ती गुरबीण आशिल्ली. आतां ते स्फोट जातलो, तांगेलो जन्म जावंचो आसा आनी त्या त्रिगुणांतान पंचमहाभूत सुद्दां आयली. इतली व्हड सृश्टी जाली म्हळ्यार कितलो व्हड तिगल बाळंतपण. तिका हें सौम्य आशिल्ली ती गुणसाम्य आशिल्ली, गुणक्षोभिणी जाली. म्हळ्यार वेदना, अत्यंत वेदना, प्रसव वेदना. आनी एक वेळेक ते जन्म आयले म्हळ्यार ओ तातूंत तीन नाद, उर्जा, कलर्स, रंग, नमनमने रंग, सगळी सृश्टी तांतान उर्जा म्हळ्यार उर्जा गोळे निर्माण जावन हें केलें. आनी नाद म्हळ्यार ताका एक नमने नाद तो अजून आसा. तो ओंकार हें बिजाक्षर जाल्यार अ उ आनी म ह्या तीन हातूंत सगळी शब्द सृश्टी तांत आसा. तुमी पळयात ती अ उ म म्हळ्यार औष्टिक वट्टाणे गळ्यांत अ उ अशें ओठा चंब करून तेमी ते हें
म्हणटा ना एक नमुन्या घुमार येता. देवळांत घंट वाजयतात न्ही, घण घण ते इतले घंटे जाले की खंयच्या देवळांत कारलांत थंयसर टायम वाजयता ती घंटेन जगांट वाजयतात. ताजे जे घुमार आसा तांतू एक नमुन्याचे तरंग आसता ती, कळ्ळें, नाद आसता आनी त्या नादांत एक नमुन्याचे लहरी आसता ती. तशीच त्या ओंकारांतल्यान सप्त रंग तयार जाले. ही सगळी सृश्टी तांची परमिटेशन कॉम्बिनेशन जावन सगळी सृश्टी निर्माण जाली. तर तें तांणी सांगलें वयर थान तो कशें मूळ पयले, मूळ माया पयले. मूळ माया खंयच्यान आली? परब्रह्माचे एक सन्न कुडक्यांत आनी सन्न हांतावन बाजून थावन जशें आमगेले शाल आसपा सगळे कडेन पसरल्या. एक मुल्ल्याक चिक्की ताजी शिवण गेल्या, ताजी धाग सुटला आनी थान एक धाग भायर पडलो. त्या धाग्यांतून सगळे ताजे वूल ताजे हें त्या परब्रह्माचेंच की ना सगळे गूण आयले त्या धाग्यांत. जाल्यार तें विंगड जालो. विंगड जालें म्हळ की ताका एक अस्तित्व, विंगड अस्तित्व आयलें. हांव एकलो असो एको हम बहुश्याम, विंगड मस्त जावं काम. तशी तें मूळ पयलें आयलें. ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, मूळ पयलें आनी अधशाखा ताजे ब्रांचीस तो उपराटी झाड. तें उपराटी झाड. हां, गुरुतत्वाचा झुला बाई गुरुतत्वाचा झुला. ऊर्ध्व मूल मधशाखा, सगळे म्हणती मज्जाचा खा. अखंड झुलतो झुला ग बाई गुरुतत्वाचा झुला. हो गुरुतत्वाचो झुलो अशी वयर मूळ आनी तोगू ताजी पाळ आसता. केन्ना पाळ तोग आसता तेनी हें म्हळ्यार डहाळ ताजे ब्रांचीस वयर आसतात न्हय, ट्रंक वयर आसता. हें तशें न्हय, ट्रंक वयर थान तोग गायल्या आनी ताका फांद्यो फुटल्या ते आनी ताका फळ फुल्ल सगळें लागलें ते. हें ऊर्ध्व मूलम अधशाखा. तसलें हें उपराटी. तशें तांणी सांगलें गेल समासान तें सांगलें की मूळ माये पासून त्रिगुण, कळ्ळें, चंचल एकदेशी लक्षण. आतां हें जर धाग भायर पडलो तो एकदेशी, हांग असले थंय ना, थंय असले हांग ना. आनी कितले पसरलेले म्हूण दिसलें तरी ताका लिमिटेशन्स आसता. त्रिगुण भायर पडले मूळ मायेंतून. मूळ माया सगळे कडेन जाल्यार ताका लिमिटेशन्स मूळ मायाक सुद्दां. म्हळ्यार येदो पोर्शन हरिसंकल्प भायर पडलो तांतून ती गुणमाया, गुणमायांतल्यान त्रिगुण, त्रिगुणांतल्यान पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश अशी. आनी त्या हातूंत त्या पंचमहाभूत आनी त्रिगुण मेळून अष्टधा प्रकृतीने सगळ्यांगेले देह जाले. प्रकृती असं, अष्टधा प्रकृती असं, पंचमहाभूत असं, ती सगळ्यांक चलोवंच कोणें चलोवचें? लक्ष्मीने, लक्ष्मी कृपेन हें सगळं केल्लें आनी तिणें सांगलें तूं पालन करतना मागीर तूं पालन करी. ब्रह्मदेवाक सांगून सृश्टी निर्माण केल्ली सगळी. रजोगुण तमोगुण मेळून. जाल्यार आतां तें चलोवची कशी? तर लक्ष्मी म्हणाली देवा तूं चलोवच्याक थंय पृथ्वीर जर अवतार घेतलो, हे लोक तुका मायंड दिलें, ब्रेन दिलें, तर सतत भीक मागचे येतले, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी म्हूण सतासून खातले. तेमी ती तूं थंय निपून बैसून पळ कल्ल चल्ल्या म्हणून तांकां मदतय मेळका आनी तूं कोणाकय सहसा दिसूं नये. ताजे खातीर तो वचून प्रत्येकाळ शरिरान बसलो. राम म्हळ्यार चैतन्य. हें चैतन्य खंयच्यान आयलें? मूळ मायेने आपणालो एक अंश त्या प्रत्येक पिंडांत घालो. ते पिंड जड आशिल्ले, तांकां प्राण नाशिल्लो. प्राणाक पाणी जाय आनी प्राणवायू जाय, ते दोनी नाशिल्ले. ते चेतन भितर घालना पडे. श्वसन सुरू जालें आनी ताका प्राणवायू, पाणी सगळें पंचमहाभुतांक चलन मेळ्ळें, चलन वलन. तेमी ते चंचल. अंतरात्मा हो चंचल, मूळ माया ही चंचल, परब्रह्म निश्चल, मूळ माया चंचल. आनी हो मूळ मायेंतल्यान
त्रिगुणांत हो जो प्रवेश असो परब्रह्मा त्यांच्या मूळ माया गुणमाया गुणक्षोभिणी ओंकार त्रिगुण ओंकार हे सगळे तर तान तुथानू सृष्टी निर्माण झाली पंचमहाभूत हो पहिलं भाग दुसरं भाग सृष्टी निर्माण झाली पंचमहाभूत हो दुसरं आणि तिसरं सृष्टीचं चार खाणी चार वाणी परापश्यंती मध्यमा वैखरी हे चार वाणी आम्ही सांगल्या हां आणि खाणी म्हळ्या कले खंयची चार आश्रम कडे ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम आणि शूद्र म्हणून घेतले ते आश्रम असं चारी खाणी चारी वाणी निर्माण झाली हां आणि सगळे प्राण्यांतू हेच प्रत्येक प्राण्यांतू इतले मुयेन धोरण प्रत्येकांतू पृथ्वी आप तेज वायू तत्वस आकाश तत्वस आकाश म्हळ्यार कले स्पेस स्पेस म्हळ्यार अवकाश कले तरी स्पेस खंय कल्ले ना वॅक्यूम वॅक्यूम वायू म्हळ्यार चलन वलन कले तर आमगेले रगत हांगा थंय रक्ताभिसरण चलका हां कडे डायजेशन सिस्टीम चलका खाल्लेले मुळा वचका जाल्यार पाणी पुणी लखूंक न्हय तो वायू ते पंचप्राण पंच उपप्राण हे सगळे ते आमगेले डे टू डे कार्य करता तशी उदक उदकाची ओलाव आसता ताका नाल्यार शुष्क कास्ट जाता आणि डिहायड्रेशन हाड्ड बिड्ड मोड वतीद पृथ्वी तत्वय जाय आप तत्व जाय आप तत्वान तूं नुस्तें आप म्हळ्यार उदक न्हय पुरे जे वल्ले पातळ आणि प्रवाही ते उदक हें पयलीं सांगिल्लें ताजे गुण वय की न्ही तर हें सगळें आसा आतां तें सगळें मेळ न्हू हो समास जाल्लो आमी ऊर्ध्व मूलम अधशाखा म्हणून मुळाक आयली सगळें दृश्य पळयतात जाल्यार आमकां वच्चेस आमगेले एम कलतावळी रामा मेळोनचेस राम म्हळ्यार परब्रह्म राम तत्व मेळोनचेस आमकां तावळी आमगेल आनंद यात्रा आतां आमी खंय आसत तेमी आमी चार खाणी चार वाणीच अंतसती शरिरांत आसती पिंडांत आसत पिंड म्हळ्यार शरीर हां ते शरीर गोमटें चल्ल्या पण तांतुथावन आमकां सूक्ष्म विचारा दृश्टीने आनी विवेका दृश्टीने हांतुथान हें सगळें पळोवन तांत आमकां प्रत्यय घेवका की हांतू अनेकांत एक आनी एकांत अनेक कशें आसत बाम कळ्ळें न्हय तें प्रत्यय घेवका तर ताजे खातीर आतां आमी उपराटी म्हळ्यार ऊर्ध्व आमी फुलां फळाल्या थावन वयर मुळाल्या थंय वचचो प्रयत्न करता आसत आतां तें कशें करचें ताका तृतीय हो समास आसा हांतू मूळ मायेन तूं मूळ माया ही अत्यंत सूक्ष्म दिसना ती इवन आत्मतत्व तरी खंय दिसना पण आत्मतत्व एक सूक्ष्म भाग मूळ मायेचो तर मूळ माय आनी सूक्ष्म कारण मागीर ताजे भायर ती नुस्तें परब्रह्म तें तरी भासना दिसना कलेना ताचो तो एक भाग म्हळ्यार कल्पनेन भायर पडला एक धाग तांतू पुरे गुण आसत मूळ मायेन तूं त्रिगुण कालयले ती मूळ मायेक तिगल कामानुसार मस्त नाव दिलें 14 संकेत नाव दिलें तिका सत्व म्हणटात सत्वगुणी म्हणटात तिका मूळ माया म्हळ्यार तत् म्हळ्यार सा आनी हें तत् म्हळ्यार तो सह म्हळ्यार तो संस्कृतांत तो म्हळ्यार खंय राम कृष्ण इत्यादी देव पुरुषार्थी आनी दुसरे कले हें स्त्रीवाचक म्हळ्यार देवी परमेश्वरी अशी आनी दुसरें तिसरें म्हळ्यार नपुसक चैतन्य रामतत्व अमुक तमुक अशी पुराय करुणा जो भावना तें पुराय तर त्या हजमिती 14 नांवां मूळ मायेक दिल्यात त्या प्रत्येक हांतून ताचो विचार करता सत्व एक नांव 14 नांवां तशी वाचून दाखयतात रज तम म्हळ्यार त्रिगुणांचें नांव म्हळ्यारच मूळ माया खरें मागीर ती मूळ मायेंतल्यान भायर सरल्यान भायर पडल्यान शुद्ध तत्व म्हणून आनी एक आसता म्हळ्यार सत्व आसता
जाल्यार शुद्ध सत्व. सत्वान सुद्दां शबल आणि शुद्ध म्हूण आसता. म्हळ्यार सत्वान बरें करतात सगळ्यांक जाल्यार मगल फॅमिलीच मात्र बरं जावो म्हणून. शुद्ध तत्व तशें न्ही, सदैव सदा आणि सगळ्यां खातीर केन्नाय दुसऱ्यांक मदत करच्या तयार. तें शुद्ध तत्व. सत्वगुणाचो रंग निळो, रजोगुणाचो येल्लो, तमोगुणाचो तांबडो आणि शुद्ध सत्व म्हळ्यार पारदर्शी, ट्रान्सपरंट. महंत जे असतात ते ट्रान्सपरंट असतात. लिडर्स जे असतात तांगेले व्यवहार ट्रान्सपरन्सी आसता तातूंत. कडे गुणक्षोभिणी म्हळ्यार ही मूळ माय सत्वरजतम आशिल्ले, शुद्ध सत्व आशिल्ले जाल्यार कडे गुणक्षोभिणी जाली. तिने तांकां जन्म दिलो. तांतुतान जन्म कोणाक जालो की अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार शिवशक्ती. शिव आणि शक्ती द्वैत थंय निर्माण जालें पयलें, शिव आणि शक्ती. प्रकृती पुरुष. प्रकृती म्हळ्यार प्रपंच, प्रपंचाधिकाने. आणि पुरुष म्हळ्यार आत्ता सुद्धा प्रकृती आणि पुरुष संसार. प्रकृती पुरुष सांभाळता ती म्हळ्यार कल करता ती. पुरुष जो असता तो हेड ऑफ द फॅमिली. प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ जाल्यार ही इज सपोज टू अर्न लायवलीहूड फॉर होल ऑफ हीज फॅमिली. सपोज टू. जाल्यार आत्ता काळान तशी पुरेसू ना. म्हारगाय इतली, दोग जाणें सर्वीस करता ती, कमायता ती. जाल्यार त्या शिवान ती जबाबदारी घेवंक. शिव आणि शक्ती. पण शिव एकलो कल्ले करू शकना, ताका फक्त जाणीव. तरी शक्ती कल करता कार्यान्वित जाता. कार्यान्वित कशी? 3 नमुन्याचे तिगल कार्य. इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि कार्यशक्ती. कर्मयोग, क्रियाशक्ती म्हणतात ताका. तर ते इच्छा जाली की ते कशी पार पाडये म्हणून ते ज्ञानशक्ती म्हळ्यार ताजे बद्दल आमी स्टडी करता. म्हाका हें अमूक एक करया म्हणून इच्छा जाली बा, कले कार्य. भितरल्यान जाणीव जाली. शिव आमकां जाणीव दिता हे अशें येता असं. ते ही कार्यान्वित करता. कोणाक? पार्वतीक. शक्ती किंवा प्रकृती ती तागेली शक्ती. शक्तीक भायर काडटा. आतां शक्ती विचार करता, वय हे इच्छा म्हाका जाल्या ते कशी करये ताजे ज्ञानशक्ती म्हळ्यार तिगल एक अंश म्हळ्यार ज्ञानशक्ती. म्हळ्यार ती गोत्तू कोण घेता, ताजे खातीर जाणकाराले वत्ता. कोणाक ताजे प्रत्यय येयला तांचल्या वत्ता. नुस्तें पुस्तक वाचना, तर कोणाक प्रत्यय अनुभव आस की तांकां शरण वता आनी ते मेळयता. आनी नुस्तें मेळोवन नळीत बसतवे ना. थंय कार्यशक्ती येता, क्रियाशक्ती येता. क्रिया प्रत्यक्ष क्रिया घडका. तुम्ही मस्त मायाळ असती, दयाळ असती म्हणून उपयोग ना. दय कोरका लोकांचेरी. पोट्टारांतल्यान पोट्टा घालका. हें सगळें जें आसा तें द्वैत थंय निर्माण जालें. शिवशक्ती, प्रकृती आणि पुरुष. षडगुण ऐश्वर्य म्हळ्यार षटगुण जे औदार्य ते पुरे जे गुण आसा ती सगुण. तांची ईश्वर तिगले ईश्वरत्व म्हळ्यार ईश्वराल्यान आयिल्लें ऐश्वर्य. तें षडगुणेश्वर हें तिगल एक नाम. अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार केन्ना केन्ना ती शक्ती जावन काम करता आनी एकदम लुप्त जाता आनी खंय वता? शिवांत विलीन जाता ती. शिवतत्वांत तेमी ती विंगड दिसना. हांगा एक गोमटें सांगल्या म्हळ्यार स्वाम्यान मध्ये सांगिल्लें ते सौंदर्य लहरी म्हणून शंकराचार्यान बरयलें ते हें स्तोत्र. तातूंत ते पार्वती गेले भोग गोमटी ती. तर ती अशी बसल्या की तिगेले फुल्ल अलंकार घालून भोग गोमटी शक्ती ती. तर तिगल सौंदर्याने म्हळ्यार ती अलंकार ते तिगले षडगुण ऐश्वर्य तें ऐश्वर्य तिगल अलंकार जास्ती. भांगराचे म्हूण न्हय. भांगराक तिका शौक नाशिल्लो, तो लक्ष्मी. जाल्यार हीच तशें न्ही, पार्वतीक फुल्ल शक्ती, नाना नमुन्या शक्ती. भुके शक्ती, निद्दे शक्ती, तान्ने शक्ती, सांबाळची शक्ती, आवसूल शक्ती, कसली ना तिल्यागी शक्ती. प्रत्येक शक्तीच ऐश्वर्य तिल्यागी. आणि त्या मंडीत जालेली ती इतलं गोमटी. तर सगळे देव तिला पळयता बसले ह्यो इतलं गोमटी खंय ताणें सौंदर्य आयलें. तर तांगेल बायलो इंद्रागेल बायल शची आनी कोण कोण ते बायलो तांकां चिके म्हळ्यार
चिके जाळ आयले आसतले आमगेल बामण हिल्ल्या बायलेल्या पळयतात बायल मनशिल्या तर खरेंच इतले गोमटे स्वय म्हणून त्यो बायलो देवांगना बैसून त्यांनी ध्यान केलें तिगले शक्तिगल ध्यान केलें आणि त्या ध्यानान ती प्रगट जाली तिगले पळयल्यारी हो गुण हें गोमटेपण हो एक पैलू अरे इतलोच न्ही आनीक दिसतस भितर आनी दिसतस भितर यो यो म्हण ती आपयता कोण की तांकां आपयलें भितर यो ध्यानान तूं आनी भितर यो आनी भितर यो एक सौंदर्य पळयलें आनी भितर घे न इति वेद सांगता ती वेदांत तिका सौंदर्य बरोवन दवरल्या तरी वेदांक विचारलें वेद थंय राबिले तांकां गायड करूंक ना आनी भितर ही ग न इति आणि शेवटी अगदी एंडाक या ना पडे न इति तर तांणी म्हळकें न इति जाल्यार आस कल्लें वॉट इज दॅट कल्लें इतलें भितर हाडलें आमकां म्हणून त्या वेदाल्या पळय ते वेदांगल अंत जालो वेदच ना जाले वेदांगल अंत जालो आणि थंय ते सूक्ष्म तत्व जे प्रगट जालें न्ही थंय ते पार्वती नाशिल्ली ते शिवतत्व थंय आशिल्लें शिवतत्वान तूं ती विलीन जावन बशिल्ली म्हण तिका सौंदर्य पळोवनच्या वचुल्यार त्या सौंदर्य आयले खंयच्यान शक्ती आयली खंयच्यान शिवान थावन आयल्या हें ज्ञान आमकां जावंका ताजे खातीर आमी ते शिवशक्ती प्रकृती पुरुष षडगुणेश्वर्य अर्ध नारी नटेश्वर तो नटक हें करता नटेश्वर म्हळ्यार तांडवणी करता तसलो गुणसाम्य म्हळ्यार सौम्य गुण तिगले सौम्य सौंदर्य केन्ना सौम्य दृश्टीने पळयत ती मायेने तशीच रसरसलें चैतन्य बबलिंग विथ एन्थुजियाझम मन चंचल मन ती स्वता चंचल शक्ती ती चंचल मूळ माया ही चंचल तिगल मनाक ताका मूळ मायेक अनेक नांव दिलें मन इतलो ताजो वेग असो तुमकां सगळ्या मना बद्दल परत सांगना हांव तशी माया म्हळ्यार जी दिसता पण खरी न्हय ताका माया म्हणटा ती माया आनी चवथें नांव म्हळ्यार तोच अंतरात्मा आनी तो अंतरात्मा म्हळ्यार हांव हें कळका अंतरात्मा मगल भितर आसा तर साधकाने आपणागल वृत्तीचो प्रवासू अशी आतां तावळ आमी ऊर्ध्व मूलम अधशाखा वयर तावन तोग गायली तोग म्हळ्यार खंय प्रपंचांत आयली आतां प्रपंचांतल्यान आमकां वयर वच कशी स्थूलांत सूक्ष्मांत वचका वय की न्ही म्हळ्यार आमगेलो हो देह आमगेलें हें तें सगळें पळोवन आमी भितर वचका तरी साधकान आपणागल प्रवास भितर वळोवंका 1.5 फुटा अंतर 1.5 फूट सुद्दां खंय 1 फूट फक्त हांगच्यान हांगा थंय पण त्या वच्चाक कितली आयुश्य वता ती ते भितर वळोवन आमी मूळ माया थंय मूळ माये थंय पावंका आमी हगूर म्हळ्यार पयलीं आमकां ज्ञान जाता अंतरात्म्याचें खडे अंतरात्मा जायना पळय आमी आश्चर्यान हांगा थंय पळयता ती तावळ अरे तो प्रकाश हांगा आसा तो प्रकाश थंय आसा तो प्रकाश थंय आसा सूर्य आयल की सूर्य उदेल की तो एक जागेर उजवाड घालना सगळे कडेन उजवाड सगळें दिसच्या लागता तशी अंतरात्म्याचें एक पंत रियलायझेशन आयलें आत्मतत्वाचें की सगळे कडेन तो आत्म प्रकाशीत जाता सगळ्यांगेल मध्य आमकां देह पळयतनाची तांगेल सौंदर्य दिसच्या लागता तांगेल भितरलो अंतरात्मा दिसच्या लागता त्या अंतरात्म्यान तांकां कितलो गुण प्रदान केल्या ती दिसच्या लागता तस वेळार तांगेल निंद करची मनांत येना आनी तरी ते दुख्खी आसले री आनी आमी आनंदी जाली तावळ आमकां आमगेले भावबंद आमीची तावळ तांकांय वयर काडका म्हूण ही प्रामाणीक इच्छा जाता हांगा तांणी सांगलें न्ही तावळच्या श्लोकांत सांगिल्लें की हे तूं खंयचो त्या प्रमाण देव आमकां फळ दिता तशी जर केल्यार त्या वेळार मूळ मायेचो आमगेल मूळ माये पर्यंत पावंका ते मूळ माये दांटून मुखार वचना पळय मूळ माय म्हळ्यार शक्ती शिवाच अनुभव येता तो पर्यंत परब्रह्मा दर्शन घडना तो शिव आनी शक्ती जेन्ना मूळ माय म्हूण आसता ती तो पर्यंत तें परब्रह्म न्हय कळ्ळें मागीर तांतूं द्वैत आसा पण जेन्ना तें विलीन जाता
ती मूळ माया शिवांत एक जाता, वेदांच अंत जाता. हां आनी आमकां कल्ले आयकूंक का म्हण दिसना, कोर का म्हण दिसना, शांत जातात. शांत समाधान जें जावंक तें मेळ्ळें. आनी कळटा तें शेवटी आमी तांतू विलीन जायना, पण आमी कळटा की ह्या जगान दुसरें कले नाच, फक्त परब्रह्म मात्र आसा हें आमकां. आनी त्या वेळी आमकां खरो विसावा म्हळ्यार विश्रांती मेळटा. विश्रांती मेळटा. जेथे पाहे तेथे राम माझे मनी, राम माझे ध्यानी, शोभे सिंहासनी राम माझ्या. तशी रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. विश्रांती विसाव मागता, ते विसाव आमकां थंय मेळटा. तर तें ज्ञान जात म्हणसरी पूर्व पक्ष आनी सिद्धांत अशी दोन पक्ष असतात. पूर्व पक्ष म्हळ्यार पयले कोणाचेर एक आरोप केलो, हें असं, तर दॅट फेलो हॅज टू प्रूव दॅट ही इज नॉट दॅट. तें न्हय, तें विंगड, हें प्रूव करता. ताका उत्तर पक्ष म्हणटात किंवा सिद्धांत म्हणटात. प्रूव जायना पळय, पूर्व पक्ष ना जाता, फॉल्स म्हणून. कडे फक्त सिद्धांत मात्र व्हरता, म्हळ्यार प्रचिती व्हरता. म्हळ्यार आमी त्या सिद्धांतांतू ह्या परमार्थाच्यांतू तरी आमी तांत विलीन जातात, एक जातात. कळ्ळें? तशी तर प्रत्यक्ष अनुभूती नंतर हे दोन्ही पक्ष विसर्जन जातात. आनी आमगे दृश्टी स्थूलाल्या दवरल्यारी, अथांगतांनी सांगल्या, तुमी दृश्टी जर स्थूलाल्या दवरली, ह्यो कितलें गोमटें सौंदर्य, कितलीं गोमटी फूल, एक कांड माळ घेवया हांवें अशी. आतां आमी फूल माळ घेतात, पण एक दिवस फूल माळ घे न्ही बा, कलर फरक पडना, फूल मेळनी ती, ठीक आसा जाल्यार आमकां पळय ह्यो कितलें गोमटें सौंदर्य, कितलें हें म्हूण दिसता. जाल्यार पळयल भितर विचार केल्ले आमकां, हें तयार कोण केलें, तो कितलो गोमटो, हाच विचार येवंका, हाच विचार येवंका. हां म्हळ्यार सूक्ष्मांतांनी, स्थूलांतांनी सूक्ष्मांत वचका, वचून 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 तो साधक निसंग महायोगी जाता. आनी म्हणूच साधकाने संतांग सहवासांत राबूनच परब्रह्मा शोध घेवंका, त्या शिवाय ताका कळना. कळ्ळें? अथांगतांनी हें सांगलें, आत्मनिरूपण म्हळ्यार कळ्ळें, समर्थांगल मताने एकच चैतन्य, सगळे जीवसृश्टींत एकच चैतन्य आसा. आनी प्रत्येक शरीर हें भगवंतागल निवास स्थान आसा. लक्षांत दवरका. हांगा एक मुस्लीम आगलो, एक हिंदू, खरो हिंदू आशिल्लो, प्रामाणीक हिंदुत्व जगतलो, ताका ताणें भरीक पाळलें की आमगेल हांगा तूं यो, कारण तुमगेले कितले देव, ते कितले मुर्त्यो, कितले हें तुमी बसतात बा, कसलें मेळटा तुमकां, कसलें फळ मेळटलें. आमगेलें तशें न्ही, पण आमगेलो एकू देव, एक देव आमगेलो मसिहा, ताका आमी पुजता ती, तो आमकां सगळें दिता. तागल मुखार आमी इवन क्रिश्चनांगल एकच क्रायस्ट मात्र, तागल मुखारी आमी कन्फेसवर आमगेल पापाचें कन्फेशन करचें अशी. तुमगेलें तशें न्ही, हजार देव बा, कश्टांत पयलें कोण येतलें म्हण अशी. तावळी तुमगेलें कसलें बोगस, तुमगेलो धर्म कसलें अर्थूच ना ताका म्हण. तुमी सेक्युलरिजम म्हणटा जाल्यार तशें कसलें आसना तरी, आनी सगळ्याक पांय पडतात बा म्हण. तावळ त्या हिंदून इतलें गोमटें उत्तर दिलें. ताणें सांगलें, व्हय आमी पांय पडटात, तुमकां फक्त तुमगेलो मोहम्मद पैगंबर किंवा जो कोणी आसा तांत एकल्यान तूंच देव आसा, तोच परमात्मा म्हूण दिसता, आनी बाकी सगळे काफीर, तेमी तुमी स्वताक हीन दीन समजतात. वय की न्ही? आमकां कसलें कळना, आमी अगदी हीन दीन आसा ती म्हणून आमकां दयेची भीक मागतात तुमी तांतले. आमी तशें न्ही, आमी प्रत्येकांत परमेश्वर आसा, आनी आमी प्रत्येकांत परमेश्वर पळयता पळयता आमी प्रत्येकल्याक अशें करून पांय पडटात, तेमीत आमी पांय पडटात. मुर्तींत परमेश्वर आसा, आभाळांत परमेश्वर आसा, वायूंत परमेश्वर आसा, प्रत्येकल्या गेल्या जिवान कीड मुंगीन सुद्दां देव आसा, जो चलयता तांत बसून. हें आमकां प्रत्यक्ष कळटा आनी हेंच सत्य आसा. तेमी हाका सनातन धर्म म्हणटात. सनातन म्हळ्यार ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट, ओल्ड जाल्यार अजुनी ताचो इफेक्ट, अजुनी तें सत्य आसा, तें अविनाशी आसा. आमगेलो धर्म अविनाशी आसा. तसलो हो धर्म म्हणून हांगा प्रत्येक शरिरान भगवंतागल निवास स्थान आसा. प्रत्येक शरीर म्हळ्यार तेमी तांणी कल सांगल्या, पुरीशयना सुमन हार घ्यावा,
आम्ही कल करतात ती ध्यान करतात म्हळ्यार त्या पुरी म्हळ्यार मग शरीर हे एक नगर तान तू ताक बसयता ती आणि आम्ही ध्यान करता ती पुरी शयना सुमन हार घ्यावा सुमन म्हळ्यार सुमन बरे मन अर्पण करतात आणि सांगता ती कशी असते मन श्रद्धा सूत्री गुंफी येला श्रद्धा सूत्री गुंफी येला कंठी घालावा कंठी घालावा पुरी शयना सुमन हार घ्यावा अशी प्रेम परागा स्त्रवत असे हा आमगेल प्रेम पराग त्या गंडस्थळांतल्यान जशी हे येता हत्ती गेल्या गंडस्थळांत मध भावत असता तशी आमगेल एक नमुन्याचे उन्मन जालेले ताजो भक्ती रस भावतस हां तें पळोवन प्रेम परागा स्त्रवत असे हा तनुवरी शोभावा हां प्राण मधुपगण आमगेले प्राण पंच प्राण आमगेले भोंगे जावन त्या मना भोवती तुगल भोवती अशी रुंजी घालतस त्या फुल्ला भोवती सुमना भोवती प्राण मधुपगण मधुरवनादित अभिनव सेवावा पुरी शयना सुमन हार घ्यावा विनायकाचा मूर्त जिव्हाळा अंगीकृत व्हावा अंगीकृत व्हावा पुरी शयना सुमन हार घ्यावा ही एक उपासना ही एक उपासना स्थूल अर्थान आम्ही सूक्ष्मांत वत असत हे आत्मनिरूपण हा चौथ समास असं आता मी हांगा तर तांणी सांगल्या की जीवाच अंतःकरण पंचकाच प्रत्येकाळ कुवत विंगड असता अंतःकरण पंचक म्हळ्यार कळ्ळें अंतःकरण मन बुद्धी आणि हे चित्त अहंकार हे सगळ्याचे एक लेवल डेव्हलप्ड असता प्रत्येकाला विंगड विंगड असता जशी प्रत्येकाला घरा आयदान विंगड असतात तो उद्दा भरू वचुल्यार तागल आयदानान कितली कॅपॅसिटीज की तितले उद्दा मेळटले तशी प्रत्येक आपापणा कुवतीनुसार ताका मेळटा हां तातूंत भगवंताने श्रेष्ठ कनिश्ठ अशी बरें वायट अशी करनी प्रत्येक एकल्याच शक्ती दिल्या जाल्यार तातूंत बरें वायट मिश्रण आसा तें गोमटे करून घेवचें आमगेलें काम आसा मना धोर मना पासून जर भगवंताक अनुसंधान केल्लें तरी त्या देवी स्वरुपांत आमकां शिवतत्वाचें दर्शन जाता शक्तींत मूळ मायेंतूच आमकां शिवतत्वाचें दर्शन जाता आनी तो शिव गपकने आमकां सद्गुरू तत्व मेळटा तें आनी तें आमकां तांच्यान एक रूप करून घेता तर तें जर जाय तर मनान जर अशी वासन धरली तर भगवंत अंतर्यामान हें कले आमकां विंगड वासन धरल्यार भितर आसून सुद्दां आमकां तो दूर दूरसो दिसता जाल्यार तें आमगेल्या भितर आसा हें कळका जाल्यार आमी कल करका आमी थंय पावंका जाल्यार मदत कोणागली तर संतांक सहवास थंय खरी विश्रांती मेळटा तांगेले लागीं वचून नुस्तें बसका हीच एक उपासना तांकां शरण वचचें आनी कलेना आनी तावळी ज्या हागेल शक्ती गेल्या आमी उपासना करतात तें ईश तत्व आमी स्वता आसा ती हें तें आमकां जाणोवन दिता ती तें मदत करता ती हां आनी ते अनुभव आमकांच येता तांकां तरी आयिल्लोच आसता पण आमी तांगेल गटांत वचून पावता ती तशी हां ताजो आमी अनुभव घेवंका कळ्ळें तर उदकाचे सत्तेचेरी मस्त जलचर जिवंत असतात न्हय तशी आत्म्या सत्तेचेरी आमी सगळे हालचाल कशी करता ती अंतरात्म्यामी ती आमी हालचाल करता ती हें सगळें कर्तृत्व आमगेलें न्हय आत्मस तागल घरांत आमी रपता ती आमी प्राणप्रतिश्ठ करून दवरता ते म्हणटात आमगेल घार हो देव आमगेल घार तो देव खंयचो दगडू शेट हलवाई तागल गणपती म्हळ्यार हें खंय कल म्हणटात ताका श्रीमंत म्हण आतां देवांत कोण श्रीमंत आनी कोण गरीब आसतवे हां देवांत सुद्दां आमचे वरी आमी तांकां कंपेर करतात तशी केन्ना कोर न्हय कला म्हळ्यार आमकां तोच एक दाता भोगता म्हळ्यार आमकां रियलायज जालेलें आसना आमी तागेल घरांत राबतात तो आमगेल घरांत राबना प्रत्येक तोच करता खरें अस्तित्व हें परमेश्वरालेंच अस्तित्व मात्र खरें हां आनी आमगेल जें अस्तित्वात आमकां जाणयतच न्ही तें पुरें भासमान आत तसं नंतर ना म्हणून कल करका प्रतिश्वासम सविश्वासम
रामं वद दिने दिने को विश्वास पुनश्वास आगमिष्यति वा न वा. तशी श्रीराम जय जय राम. तेमी साधकान हगूर हगूर प्रगती करून संतांगल संगती म्हळ्यारी ते शेर्पांगल संगती खूब माउंट एव्हरेस्ट चडचें म्हळ्यारी शेर्पागल हें लागता म्हळ्यार कोण थंय वचून आयल्या पुस्तक वाचून माउंट एव्हरेस्ट चडूं जायना. तशी आमकां स्थूलांतान सूक्ष्मांत थंय वचचें म्हळ्यारी त्या सूक्ष्मांत कोण वचूल्या की तांकां अनुभव आसा कलकल अडथळे येता ती तांकां भायर कशें पडचें तेमी तांकांची शरण वचका आनी हळू हळू प्रगती कोन्न घेवन परब्रह्माची अंतीम पायरी आमी गांठून पूर्णत्व प्राप्त करून घेवंका. अशो तिसरो आनी चवथो त्यात हांव दोनी समास वाचून घेता. श्रीराम मुळीहून शेवटवरी विस्तार बोलिला नाना परी पुन्हा विवरत विरत माघारी वृत्ती न्यावी. विरत म्हळ्यार स्वताक तूं हें करून विचार करता करतच अहम भाव नाश करता करतच विरतच म्हळ्यार आमगेल अहम भाव केन्ना कमी जाता. आमगेल हातांत कसली ना आमगेल पेक्षा श्रेष्ठ शक्ती आसा ती सगळं करून घेता आसा प्रॅक्टिकली आमी कसले करूं शकना ती आमी तांगेल आमी गुलाम न्हय आमी तांगेल चेडवां आनी ती आमच्या हातान करून घेता आसत आमकां शिकयता आसत ह्या किंवा तो मालक आमी फक्त तागेले हें कल म्हणटात ताका आमी तागेले एम्प्लॉईज तो आमकां पोट्टा घालता तो आमकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां पुरयता आमकां सगळें तो करता तें सगळें आमगेलें हिताचें आसता. तें मस्तपण ताकलें वायट जालें म्हूण दिसता जाल्यार फायनली तें हिताचेंच आसता. तागेलो एरियल व्यू आसता वयरतान ताका दिसता विमानांतल्यान जशें दिसता तशें हांगच्यान पळयल्यार म्हाका 2-4 बिल्डींग मात दिसतात मुखार एअरपोर्ट आसा म्हूण गोतस जाल्यार दिसना पण वयर वचना पळय सगळें दिसता न्ही. तर त्या वेळार आमगेलो भाव जागृत जाता आमी सान जायत तो कितलो व्हड आसा म्हणून अशी अवाक जावन दोळे हड्ड करून आश्चर्यान पळोवच्या लागना पळय आमकां कळटा आमी कितले सान आसात. आमी विरत वता ती जशी हें दवरलें उदक दवरलें तांत साखर केलें गड्डा इतलो व्हड जरी खड घालो इतलो व्हड खडो जाल्यार ते गरम हातूंत चाळत रावली की कल जाता हगूर तो करगतची ते गड्डा खड ते गड्डा उद्दा जाता गड्डा खड वरनाचें आनी तें उदक गोड जाता तशी आमी जावंका विरत वचका तांतूं. वृत्ती म्हळ्यार आमगेलो स्वभाव आमगेलो विचारसरणी आमी ताजेर परत विचार करता कसल्याचेर विचार करचो तर चारी वाणी चारी खाणी 84 लक्ष जीव योनी नाना प्रकारीचे प्राणी जन्मासी येते होतच न्हय. श्रीराम अवघे होते पृथ्वीपासून पृथ्वीचेरीची म्हळ्यार पृथ्वी तत्वान मूळ निर्माण जातात न्हय ते हे स्किन मांस हाड्ड सगळे जे पृथ्वी तत्व आणि पृथ्वीचेर जन्म घेतात. अवघे होती पृथ्वीपासून म्हळ्यार पृथ्वीचेर जन्म घेतात. पृथ्वीमध्ये जाती नासोनी मरता ती हांगाच वावरतात ही पृथ्वीचेर अनेक येती जाती परी अवनी तैसीच आहे. पृथ्वी तत्व जे आसा तें आसा तशें आसा ताजेर कितलो लोक येता ती जन्म घेता ती वाडटा ती मरता ती परत जन्म घेता ती चालू आसा. ऐसे हे सेंड्या कडील खांड म्हळ्यार ऊर्ध्वमूलम अधशाखा तशें आमी आतां वयर वचूं भायर सरलें सेंड्या कडील खांड दुसरे भुतांचे बंड. भूत म्हळ्यार कळ्ळें हाजें पंचमहाभूत येतात पयलीं हें जालें आमगे सृश्टी जाली नाना नमने 4 खाणी 4 वाणी 84 लक्ष जीव योनी. तर तें कशें आमी स्टडी करचें खंयचें सान मूय जाल्यार पळय तांत तितली शिस्त आसता तांगेले जे कॉमन भावन आसतात मनुश्याकय त्योच भावन आसतात. मुयेक सुद्दां भूक लागता आमकांय भूक लागता आमकां भूक लागली की आमी अन्न मेळोवनच्या पळयतात तिवूय तशीच मेळयतात. तांगेले कोणा शत्रू आयले की तांकां चावूल लागता तांकां भंय दिसता आमकांय भंय दिसता आमी धांवन वता ती तिवूय धांवन वता ती इतली सान मुय जाल्यार तांणी म्हणवारी तुमी खंयचे आयदान घेवन वतात की त्या प्रमाणे तुमकां मेळटा न्हय. तशी 84 लक्ष जीव योनींतूं मनुष्य प्राणी हो सर्वांत श्रेश्ठ खंय
कले म्हळ्यार तागेली विचारसरणी एकदम प्रगल्भ, मन शक्ती सुद्दां मस्त व्हडी अशी. जाल्यार मन सगळ्याक आसता. तर हें ताणें सांगलें, ऐसे हे सेंड्या कडील खांड, दुसरे भूतांचे बंड, तिसरे नामाभिधाने उदंड सूक्ष्म रूपे. दुसरे भूतांचे बंड म्हळ्यार पंचमहाभूत सृष्टी जाली, दृश्य सृष्टी. ती पयली कसली आशिल्ली? दृश्य सृष्टी अतेज आशिल्ली, तेजच नाशिल्लें, जड, केवळ जड. ताका चालना नाशिल्ली, चैतन्य नाशिल्लें. मूळ मायेने आपणाक चैतन्याचे एक भाग तांत घालून प्रत्येक पिंडांत घालो आनी ताका चलन वलन दिलें, ताका सांबाळ केलो. ते सांबाळ करणारे विष्णू तत्व म्हळ्यार सत्वगुण. सत्वगुण आणि उत्पन्न कोण केलें? जड सृष्टी निर्माण केली हाणें, आमगेले ब्रह्मदेवाने. आनी कड्डेर तातूंत वायट आशिल्लें काण घालचें, तें काम सुद्दां जाता. ते एक वायू, अपान वायू म्हणटा ती. आमी खाल्लेल्याचे वायट जे घाणेरडे जाता ते दुसरे दिवस भायर कोण वता. अशी ते त्रिगुण प्रत्येक शरिरांत काम करतात. प्रत्येक शरिरांत, प्रत्येक शरीर श्वसन क्रिया करता. प्रत्येकाक रक्ताभिसरण आसता, प्रत्येकाक भंय आसता, न्हीद आसता आनी चलन वलन आसता, खुन्नस आसता, वायट गुण आसता, ती चाबचे, डंक मारचें, विश आसता, आसुरी भाव आसता प्रत्येका लांतू. सगळें मिक्सचर आसता, मिक्सचर आसता. जाल्यार तांतुथान आमी सत्वगुण वाडोवच्या पळोवन आमी मनुश्याक बुद्धी दिल्या न्ही, बरी प्रगल्भ बुद्धी दिल्या. तेमी ती आमी ते ताजेर जिंकच्या पळोवंक आनी मुखार वचूंक पळोवंक. तेमी ती हे मिडियम नरदेहा हा घबाड म्हळ्यार लॉटरी लागिल्ली वरी. मुई एक सुण्यांक कले करूं जायना. तांगेल मुक्ती म्हळ्यार तांणी मनुश्य जन्मा येवचें. इतले 84 जन्म योनींतान फिर न्हू आमी मनुश्य जन्मा आयल्यान ती. ताजे जर फायदो कोण घे न्ही तरी आमचितले मूर्ख आमी. परत तांतू पडतले शिरकून, वय की न्ही? तशें जावं नये. तेमी ती हें पयलें केलें दृश्य सृष्टी. दुसरें केलें की ब्रह्मांडात सगळे कडेन पळयल्यार पंचमहाभूत दिसता. ती त्रिगुण काम कशें करता ती कळटा. एक सत्वगुण प्रोटेक्ट करता, उत्पन्न करता, प्रत्येक पेशी शरिरांतली मरता, दुसरी नवीन येता, मरता, परत नवीन येता अशी. त्या मध्ये सावित्री आणि सत्यवानाल सुद्दां सांगिल्लें 100 वर्साचे न्ही 7 जन्म तुका सांगात जाय म्हणून तिने मागून घेतले. 7 जन्म म्हळ्यार कसलें? 7 वर्सां तूं प्रत्येक मनुश्या गेले बायोलॉजिकल कंप्लीट चेंज जालेलें आसता. बायोलॉजी कंप्लीट. तेमी ती 7 वर्साचें एक आयुष्य, एक जन्म. तशी 84 वर्स म्हळ्यार कितले जाले? 7 जन्म जाले. आनी त्या काळांत तूं 16 वर्सां आनी लग्न करतालो, मॅक्झिमम 16 वर्स. तो बामण 16 वर्साचो आसतालो. ताका आनी 84 मेळून तो शतायुशी जावो म्हण ही एक इच्छा, लॉंग लायफ म्हूण ते वडा पूज करताली. वड कशी परपेच्युअल सक्सेशन तशी. एकूण केलें की आमी पिंडांत तुले आश्चर्य पळोवंक. परमात्मा कशें सांबाळटा, कशें उत्पन्न करता, कशी शिवागल काम केलें. पेशी मारच्यो, नवीन जन्मा घालता ती, ताजें पालन पोशण जाता, ते मरता ती, नवीन जन्मा येता ती, अशें करून चेंजीस जाता आसता. तरीकय होल शरिराचे आमगेले विनाश जाल्या वरतस. ते विनाश जावचे पयलें आमी बाकीचे कशें आसा तें पळोवंक. ताजो दुसरो भाग केलो मूळ मायेचो, ते म्हळ्यार पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. हें ब्रह्मांडांतूय आसा आनी प्रत्येक शरिरांतूय आसा. प्रत्येक शरिरांत आमी पळयल्या 17व्या अध्यायांत, 17व्या दशकांत 84 तत्व आसा. 84. तर हें तांणी सांगल्या की दुसरे भूतांचे बंड. बंड म्हळ्यार हांगा पयलीं जे सृश्टीच 3 प्रकार सांगले न्हय, म्हळ्यार खाणी वाणी पुराय तें सांगलें मूळ मायेचे. आनी आतां केलें पंचमहाभुतांगल बंड.
तिसरे नामाभिधाने उदंड सूक्ष्म रूपे. आज पंचमहाभूत पळेत असुदे तांक कंट्रोल करतले हे त्रिगुणच असतात. ती मूळ माया स्वतः थंय कंट्रोल करता आणि हांगा आत्मतत्व पंचमहाभूतांक सुद्धा कंट्रोल करता. गुण्या गोविंदाने ते एकमेकाला वैरी खरे म्हळेरी. हां, उज्जू निवंच्याक उद्दा लागता, उदकान पृथ्वी बुडून वता, वय की नाही. तशी हे जे असं तेज उज्ज असले मा तेज धुवरू सगळे. तर हे जे असं पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आणि स्पेस आणतो सगळीकडे हे पसरच्या लागले रे. उद्दाग बिदाग सगळीकडे जर पसरच्या लागले स्पेस खंय व्हरतले. आता आमकां स्पेस असल्या कॉन्क्रीट जंगल जाल्या त्यामीत खरी जंगल सतत उज्ज लागच्या लागला. कॅनडान तांणी पळयतात मस्त कितली जंगल नाश जावन गेलो आणि भय्यच भय्य सगळीकडे धुवरू धुवरू पोल्युशन असो. तर तान हांनी सांगल्या त्यामी ती स्थूळ अवघे सांडून द्यावे सूक्ष्म रूपे ओळखावे गुणापासून पहिलेच पहावे सूक्ष्म दृष्टी. कले गोमटे पळेल की आमकां पहिले हे आमकां कोण चित्र काढतो कोण चित्र काढतो चित्र काढतो कोण चित्र काढतो कोण चित्र काढतो. चित्र कारागल मनात विचार आमकां हे इतले गोमटे ब्रह्मांड केल्ले इतले गोमटे रंग इतले गोमटे नाद इतले गोमटे सगळे अक्षर ब्रह्म इतले साहित्य इतले गोमटे प्रत्येक शरीर विंगड विंगड एक झाडाची एक पान एक सारखे असनाती. प्रत्येक मनुष्यागल बोट्टावेल रेश विंगड असतात प्रत्येकल्या गेल्या कितले लोक आणि कितले बोट्ट तांगेली. कशी काय ते आर्किटेक्चर इज अ ग्रेट आर्किटेक्ट अक्षरशः. हाच जो विचार आमकां एक वचुलो खंयची आणि ताका मनांत कलयले हाका आर्किटेक्ट आशिल्लो तो खंयची गांवांत फिरू वचुलेलो तर दण जावन सगळे ताणें हें केलें आणि झाडां मुळान खावच्या खावन न्हिदलता वळी ते पळयतना ताका दिसलें की सुपारी झाड व्हड आणि हडड भोपळे लागतात न्ही त्या वाल्लीक घरा वयर चडयले ती वाल्लीचे तितले व्हड भोपळे. तर ताका मनांत येलें देव सगळे केपेबिलिटी आसता ताका पण ही इज नॉट अ गुड आर्किटेक्ट. कल्ल्याक तरी इतले सांगसानाका इतलें व्हड झाड निर्माण केलें आणि इतले व्हड भोपळ्या खातीर वाल वेल लतिका बरोबर आर्किटेक्ट न्हय. कशी जावं ते विचार करता करता ताका न्हीद पडल्यार जोर वारो आतां चालू असणे वारो चक्रीवादळ तशी एक तो आवळ की सुपारी की आवळ की अशी आशिल्लें राजावळो तो आवळ एक टप्पकन ताका दोळ्यार पडलो इतलो जोरान वयल्यान पडलो न्ही दोळ सगळो सुजून इतलो व्हड जालो. तर पयलो विचार केल्लो ताका मनांत तूं त्या आर्किटेक्टा बद्दल देवा हांव क्षम मागतां तूंच खरो आर्किटेक्ट. जर आत्तां हांगा जर भोपळ आशिल्ले झाडाक तो मगल जर तोंडार पडतलो हांव थंय शहीद जाता आशिल्लो. एक आवाळ पडलो मग दोळ सुजलो. ही जी कृतज्ञता ती आमकां तर स्थूळ अवघे सांडून द्यावे सूक्ष्म रूपे ओळखावे गुणापासून पहिलेच पहावे सूक्ष्म दृष्टी. गुणाची रूपे जाणीव नेणीव हा रजोगुण पहिलाच पहावा अभिप्राव सूक्ष्म दृष्टी लाघव येथून पुढे. शुद्ध नेणीव म्हणजे तमोगुण अज्ञान किंवा विध्वंस भंजन वाईट आशिल्लेच भंजन त्यामी ती शिव असं पळय तो इतलं पवित्र असं शिवान आयल की अपवित्र कले राखू का शकना. त्यामी पूज करतना सुद्धा शिवम भूत्वा शिवम यजेत शिवो भूत्वा शिवम यजेत म्हणतात. शिव जावन शिव म्हळ्या कले खुद्द तुम्ही तो शिव पवित्र शिव जायाती शिवदेव जायाती आणि शिवागल पूज करात. आणि दुसरी शिव म्हळ्या पवित्र शुद्ध तशी शुद्ध नेणीव तक तो निर्गुण अशी तरी की आत्ता गुण आणता पण तो सतत ध्यानात बसला ताका शक्तीक सगळं काम करता असं तरी ताक विचारल्या ताक कले गोत ना तो नुसते बशील असता ताका शक्तीक वयसून दिल्यान ताणें
सगळं करचें ती कार्यशक्ती ती हें करता पुरें करता. शुद्ध नेणी व तमोगुण, शुद्ध जाणीव हो सत्वगुण. प्रत्येकाचे सत्वगुण सगळ्याची जाणीव ती जिमीत जाता त्या देवी मिती तातूं शुद्ध सत्वा मिती. आणि रजोगुण म्हळ्यार काय, सृष्टी उत्पत्ती चालू आसता न्ही ताजे खातीर प्रपंच पळोवंका, नंतर प्रजोत्पादन जावंका, नाजाल्यार कशें जावचें, प्रपंचाची काळजी कोणेपणी घेवंका, ताजे खातीर बामूण बायल झट्ट आसा ती. तें करत चुकीचें न्ही, प्रपंच करचें चुकीचें न्ही, पण तांतूच गुंतून पडूं आमी सगळे चिंता करीतो विश्वाची म्हणून संत म्हणटात ती. तशी शुद्ध नेणी व तमोगुण, शुद्ध जाणीव सत्वगुण, जाणीव नेणी व रजोगुण मिश्रित चालिला. त्रिगुणाची रूपे ऐसी कळो लागली अपैसी. अपैसी म्हळ्यार आप्यापीची. त्रिगुणांचो विचार केल्यार हें आमकां आप्यापीक कळूं लागता. त्रिगुण म्हळ्यार कल्लें. गुणा पुढील कर्दमासी गुणक्षोभिणी बोलिजे. ते गुण अशी कालयली आसत आनी तो चिक्कोल सुद्दां जालो. चिक्कोल म्हळ्यार चिक्कोल न्ही तो, चिकलाक घाण आसता जाल्यार चिकलान तें कमळ उगयता न्ही तें भोव परमळ आनी पवित्र आसता. तशें तें कर्दम जो त्रिगुणाचो कर्दम जाला तो भायर पड खंयच्यान गुणक्षोभिणींतल्यान. तर ती रज तम आणि सत्व तिहींचे जेथे गुढत्व ते जाणीजे महत्त्व कर्दम रूप हांगा अशी कालयली आसा. जशी आमी वांटण करतात न्ही, म्हळ्यार मसालो वांट्टात, मासोल वांट्टा ती तातूंत कोथंबरी पाल्लो हें तें सोयी मिरसांग सगळं घालता ती, धणे सगळं भाजून घालता ती, कच्चे घालता ती, लसूण घालता ती, माती गोबरी सगळं घालता ती. जाल्यार एक पण वांटूंक जायना पळय, तशी विंगड काडूं जायना. तशी ते एक नमन्या पानपट्टीशी जाल्या. इतले गोमटी ते हांतू दिल्या न्ही, रजतम सांडुनी दोन्ही विडा दिला सत्वगुणी, स्वानुभवी रंगोनी सुरंग दावी. तांतू सत्वगुणी विडो पौष्टिक रंग दितलो तो रजोगुण आणि तमोगुण. त्या हांतान सगळे रंग तयार जातात, परमिटेशन कॉम्बिनेशन. आहा हा कितले वट सगळे तांबडे तांबडे जाले गोमटेंची. आणि सगळे चेहऱ्याचेर आमकां हें येता, कलें ग्लोरी येता, ग्लो येता, ग्लो. तशी तेमी ते एक पिक्चरांत आसा न्ही, पण रजोगुणी मस्त जाल्यार कल जाता गो तसले. ते पिक्चरांत तो अमिताभ बच्चन आसा न्ही, खै के पान बनारस वाला खुल गए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल कर गई उसकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला. म्हळ्यार सादो गंगा किनारे राबतलो एक चेडू तो सुद्दां तागेलो जर रजोगुण वाडलो, हाय तारुण्यात आयलो, तागेलें लग्न सगळ्यांक लग्न जाता. तर तो प्रपंचांतूं सतत रंगतींत रंगत वता. तमोगुण कोणाल केन्ना हें करचें म्हण, पण तांकां समज चॅनलायज मन करता. तावळ त्या गुण्या गोविंदान नांदतात. सत्वगुण उत्पन्न करता पौष्टिकत्व. सत्वगुण जे आसा आनी तिनी मेळ्ळें क्लोज फिगर प्रत्येक मनशान, प्रत्येक पिंडांत आणि प्रत्येक ब्रह्मांडांत सुद्दां त्रिगुण आसा, रज तम आणि सत्व. ती एक क्लोज फिगर. तिन्नी गुण आसता तिची जाल्यार खंयचो पूण एक गुण जास्ती आसता. सहसा रजोगुण जास्ती आसता. कळ्ळें? मागीर प्रपंचान पडलें ती प्रपंच कोरकाची. गृहस्थाश्रमी लोक 80% असतात. तांचेर इतर समाजात जबाबदारी आसता, म्हण खातीर तांकां प्रपंच कोरकाची. तो रजोगुण अशें वायट न्ही. थोडे स्वार्थी आसपाक लागता, विद्यार्जन करपाक लागता, थोडे राजकारणी जावपाक लागता, तें आसपाची. जाल्यार तांतूं शिरकून पडून फक्त स्वार्थ पळोवच न्ही, तर सगळ्यां खातीर तो रजोगुण वापरचो, सगळ्यांक बरेपणा खातीर. तमोगुणय तशीच.
क्षत्रिय जावचे वाईट गुण अंधश्रद्धेचे विध्वंस करचो आणि सत्वगुण पोषण करचे. हे ह्या तिहींचे जेथे गुणत्व थंय कसलं रंग येता म्हळ्यार त्या पानपटीची त्या काल्लयल आसत. जर त्या प्रमाणे तांकां समज जर चॅनलायज केलें कितले जायी चुन्न कितले जायी सुपारी कितली जायी गुलकंद कितले जायी रंग कितले जायी कात कितली जायी सगळें पळोवन आनी पानाची क्वॉलिटी कितली जायी कशें जायी तें बरेंच बेस अशें जर केल्ल्यार आमकां आराम म्हळ्यार खंय पळयल थंय आमकां त्या त्रिगुणामिती ताजे हाज्यान आमकां सगळे कडेन परमेश्वर दिसचा लागता. सगळे कडेन परमेश्वर दिसचा लागता. हो विचार करतस का प्रत्येक पळयल की हाजो कर्त कोण हें करतल कोण. प्रकृती पुरुष शिवशक्ती अर्धनारी नटेश्वर म्हणती परी याची स्वरूप स्थिती कर्दम रूप. ताजे मूळ पळोवच्या गेल्यार सगळे एकडे काल्लयल आसता. सूक्ष्म रूपे गुणसौम्य त्या सबोलीजे गुणसाम्य तैसेची चैतन्य अगम्य सूक्ष्म रूपी म्हणून ताका चैतन्य म्हणटात. म्हणजे 14 नांव ताजी गुणामिती तांगेल कार्यामिती आयल्यान ती कोणाक मूळ मायेक हे मूळ माये सूक्ष्म रूप दिल्या. तशी मूळ माये 3 रूप खंयची एक मूळ माया दुसरें कलें हे पहिले तोगूच्यान सुरू करचें आसल्यार दृश्य सृष्टी जड आणि अंतरात्मा ते चलयतलो. ह्या बाजू आयल्यार सगळे ब्रह्मांडांतले हे पंचमहाभूत आनी ते चलयतलो तो ती आमगेली मूळ माया. आणि तिसरी खुद्द स्वता मूळ माया बहुजिनसी सूक्ष्म रूपी चैतन्य स्वरूप बहुजिनसी मूळ माया महाकारण ब्रह्मांडीची काया ऐसिया सूक्ष्म अन्वया पाहिलेच पाहावे. आता अन्वय म्हळ्यार कळ्ळें की भक्ती मार्गान वचचें. सगळ्यांत तूं तेंचें सगळे ज्ञानमार्गान वचूं शकना ती. ज्ञानमार्गी म्हणटा ती हें सगळें झूट आस आनी फक्त परब्रह्म मात्र एकच सत्य आसा आनी हांव तें मेळयतलो आनी तें हांव स्वताचें आसा हें संत म्हणूं शकता ती. आमचे असले प्रापंचिकांक तें मस्त जड जाता. तें आमी म्हणका कळ्ळें भय भगवंत आस आनी सगळ्यांत तो एकू भगवंत भरला. तोच आमगेलो मालक तान्नेच आमी क्रिएट केलें तोच आमगेले भितर आसा आनी तो प्रति एकल्यांत आसा. तेमीत आमी प्रति एकल्यांक तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. तशी बहुजिनसी मूळ माया महाकारण ब्रह्मांडाची काया ऐस्या सूक्ष्म अन्वया म्हळ्यार भक्ती मार्गान सूक्ष्मपणान जर पळयलें ते पाहिलेच पाहावे. चारी खाणी पंचभूते 14 सूक्ष्म संकेते जी 14 नाव सांगल्यान ती काय पाहणे ते येथे शोधून पाहावे. आनी तूं कल पळोवंका आनी तूं कोणागेलो हात आस मूळ माये गेले जे महत्तत्व आस तो परमेश्वर आस सूक्ष्म तो सगळें पळयता. तरी चारी खाणी पंचभूते 14 सूक्ष्म संकेते काय पाहणे ते येथे शोधून पाहावे. आहाच पाहता कळेना. तुम्ही अशीच पळोवच्या गेल्यार तुमकां कळना. ताजे खातीर नजर तयार जावंका कळना. अशी दृश्टी आसा म्हूण पळयल्यार कळना. नजर कोण तयार करता सत्संग तयार करता. सत्संग म्हळ्यार तुमगेले मनाचे शुद्धत्व कितली येतकी तें शुद्ध मन शुद्ध नजर दिता शुद्ध विचारसरणी दिता. पयलीं बुद्धी शुद्ध जावंका मन शुद्ध जावंका कडे ते निर्णय घेवची क्षमता येवंका करेक्ट आनी नजर सुदारका. विजन म्हणटात ताका एक दृश्टी आसता आय सायट दृष्टी आनी एक नजर म्हळ्यार विजन. जे देखे कवी ते न देखे रवी खंय. सुर्याक सुद्दां दिसना तें कवी पळयता कल्पनेतीत. तशी आमगेले परब्रह्माचे जे साकार जावन आई गुरुवरी आसा ती ते तशी आसतात. सुर्याक सुद्दां दिसना तें तांकां दिसता तांगेली नजर. तर तांगेल संगतींत राबून आमी ती नजर डेवलप करता तरी आमकां हगूर हगूर आमकां कल म्हणटात ताका हाजे मायक्रोस्कोपीक नजर येता. सूक्ष्म हांथान दुर्बिणींतल्यान कशें पळयल्यार ते दोळ्यांतूच आसता. दोळ्यान बाकीची आसताची शिवाय ताजी पेल्ल्यान सुद्दां पळोवची नजर आमकां मेळटा. तेमी ती आहाच अशी पळोवन कळना
गरज केल्यामुळे आता गरज लागली म्हणून तात्पुरते अशी कोण पळयल्या त्यावेळी कळलं तरी कल का नाना प्रकारी जनाच्या मनात संदेह पडते 14-5-19 14 खंचे मूळ माये 14 नाव विंगिंगड तिगल कार्य 5 पंचमहाभूत मेळ 19 झाले आणि 19 4 23 4 मायरी 4 खाणी जारज अंडज उद्बीज स्वेदज त्या पुऱ्या 4 खाणी जीव निर्माण जातात तशी यामध्ये मूळ चतुर्दश पाहिलेची पाहावे त्या 14 मूळ मायेच पहिलं अभ्यास कर का ती मूळ माय कशी काम करता जो विवरोन समजला तेथे संदेह नाही विवेकान विचार कोण 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 अशीच कोणी सांगत म्हणून विश्वास दवर नाही खरे होय बा तिथले आर्टिफिशियल हे गुलाब इतलं कोमटेस पण त्या परमळ नाती त्या अन्य एक गजरस तो आबोली वारी अगदी खर दिसता झालं चक्क परमळना गाणना कल्लेना ते वाईट जायना आस्तच राखता हे कशी सृष्टी विनाश आल्यावर तस फूल कोमेसता झाल्या कोमेसतन सुद्धा समजा कोणा पाया मुळात गेले तर ते पाय परमळी करून होता ही देवागल देणगी कळवे फुल्लांथान अत्तर आणि संत ताजीपेक्षा व्हड त्या मातीन थान सुद्धा अत्तर काढतात आमगेल माती म्हणून येत माती आणि माती आमगेल असले माती अंतान कले कळणातील माती अंतानू त्या अत्तर काढतात म्हणजे बरे सुविचार जन्मा घालतात जो विवरोनी समजला हे विचार कोण कोण विवेकाने सतत चिंतन मनन कोण जो समजलं की तो उमजलं म्हणजे ही ग्रास तेथे संदेह नाही उरला ताका कडेरी हे पण शंक याना समजल्या विण जो गलबला तो निरर्थक सकळ सृष्टीचे बीज मूळ मायेत असे सहज अवघे समजता सज्ज परमार्थ होतो समजले माणूस चावळेना निश्चयी अनुमान धरीना सावळ गोंदा करीना परमार्थ कदा श्रीराम कोणा कळल्या की तो बावचळना शब्दातीत बोलता आले त्यास वाच्यांश बोलीचे म्हणजे तुम सम कळण तुम गमते कोणताच विवेचन केले रे ताक वाच्यांश म्हणतात शब्दातीत जर तुम उल्लोंच्या जाल्ले जाल्यार शुद्ध लक्षांश लक्षिले पाहिजे विवेकी त्या लक्षांश जो असं पूर्ण म्हणजे सूक्ष्म तत्व ते तुम्ही विवेक करून तुम्ही स्वतः अनुभवूच घेऊ का त्या कोणे दाखवूनच्या जायना विश्वासू आणि श्रद्धा आणि तुमगल प्रयत्न हाजेर तुम्ही मार्गदर्शन करता मार्गक्रमण आम्ही करचे पूर्व पक्ष म्हणजे माया म्हणारी जी दिसता ती असं ना ती माया मूळ माया ही मूळ मायेच मूळ ते सिद्धांते जाय विलया सिद्धांत जायन आपण प्रूव्ह झाले की परब्रह्म एकच माये सुद्धा ना झाली माया नसता मग तया काय म्हणावे अन्वय आणि व्यतिरेक हा अन्वय आणि व्यतिरेक आयला हा पूर्व पक्षाचा विवेक म्हणजे खंचे तुम्ही भक्ती मार्गान वचा ती म्हणारी देव सत्यस आणि तो सगळ्यांत तोच भरला परमेश्वरू आम्ही फक्त शरीर तागल घरांत आम्ही राखतात हो भक्ती मार्ग देवा तू मज खातीर कितलं करता आणि व्यतिरेक म्हणकले ज्ञानमार्गी लोक थोडे साधना इतलं करता ती की ते ध्यान मार्गाने की देव हो एकूच असं आणि तोच एकच सत्यच बाकी ही सगळी सृष्टी बोगस असं अशी एकच परब्रह्म मात्र एक असं तर त्या सगळ्यांक जमना जे दिसतं ताक पट्टी कशी म्हणजे हय दिसता ते खरें असं जर ते मिथ्या म्हळ्यार नश्वर असं पण तान तुजो बैसून आमकां चलयता तो मगल देव अविनाशी असो आणि ताक म्हाका मेळचे असो तो म्हाका चलयता तो मगल मालक हें करून जर केल्लें तरी तो पूर्व पक्षाचो विवेक जाल्यार हान तूं भक्ती मार्ग जावो ज्ञान मार्ग जावो ते दोन्ही ना जावंका जशी अज्ञान आणि ज्ञान त्या दिसा एक उदाहरण तुमकां सांगिल्लें की खरकट आयदान मोरयेन पडतात घास चुक तावळ्या मी ताका साबू लाई पावडर लाई विम लाई करून त्या घासणी जोर जोर घासून समोर ते खरकट काण उडयतात आणि कड्डेरी ते तशी दवरतात वे घासल्या म्हणून ट्रेन तू ना त्या उदकाने समज धुवून जे घाशील कल्याण घाशील असली त्यावे स्वच्छ धुवून घालून त्या कल्ले पश वरना शेम पळयतात तशी भक्ती ज्ञान हे पहिल कले आसा अज्ञान आसता अज्ञान म्हण आमकां कले कळना कडे आमकां संत मेळटात संत मेळना पडे
अरे हें मिथ्या असं हें असं आमी अशें पळोवंक का तशें पळोवंक का ते विचार केलो कडेन आमकां ताजें ज्ञान जालें वय बा कळू लागलें. अरे वा म्हाका सगळं कळू लागलें गो. समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुजी. तूं म्हाका समजचे पयलें म्हाका उमज पडलो म्हाका ग्रास्प जाल्लें जाल्यार म्हाका ग्रास्प जाल्लें हो हांव वचका. तेमी ती तें जे ज्ञानाचे पश आसा साबूचे तो साबूनूय धुवन काडका. तो कोण धुता तो आमगेलो सद्गुरू धुता तेमीच तांकां शरण वचका. तो आमगेलो अहम हांव म्हाका कळ्ळें म्हाका सगळें कळटा हें वचका. नाजाल्यार त्या खरकट बांदे आयदानपणी पत्करले शिता कणांनी पोट्टां वती कोणाल उश्टें जाल्यार साबून पोट्टां वचून आनी वायट. हाजी आयदान घासची पावडर पोट्टां वचून आनी घातक. तें पयलीं वचका. तशी अहम ही फॉरेन बॉडी आसा. फॉरेन बॉडी न्ही आमी ती क्रिएट केली आर्टिफिशियल आसा. तें पयलीं वचका तें वीर्ण वचका. म्हणून अन्वय आणि व्यतिरेक हा पूर्व पक्षाचा विवेक. सिद्धांत म्हणजे शुद्ध एक दुसरे नाही. सिद्धांत म्हणजे शुद्ध एक दुसरे नाही. हाजे खातीर म्हाका एक व्याख्या अध्यात्माची व्याख्या पयलीं हांव एक किर्तनांत आयकली. सतत हांव किर्तन आयकत आसता गंमत येता. तांणी सांगलें अध्यात्म म्हळ्यार कल्ले शेवटी जो अध्यात नाही मध्यात नाही कोणाच्या तो अध्यात्मात असतो. जो कोणाच्या अध्यात नाही कोणाच्या मध्यात नाही तो अध्यात्मात असतो. तशी आमी अध्यात्मीक जावंका. हांगचे तांचे हांच्यान तूं तांच्यान इंट्रस्ट घेनासतना फक्त आमकां कल जाय. आमकां एकच मेळोवचें असं आनंद यात्रा अशी खोगिरशें बांदचें हांगा थंय पळोवचें ना आनी सरळ मुखार वचचें. हो 20व दशक आसा. हो पूर्ण दशक आसा. हो लास्ट दशक आसा. समर्थांनी फलश्रुती सांगल्या की आमकां सगळें मेळटलें म्हणून तें मेळोय आमी. ताजे खातीर अन्वय व्यतिरेक हें सगळें दोनी पूर्व पक्षाची. सिद्धांत म्हळ्यार शेवटी कले एकच थंयच वचका दुसरे नाही. अधोमुखे भेद वाढतो म्हळ्यार आमी जेन्ना तोग्गू येता ती सगळी सृश्टी दृश्य दिश्य खरें म्हणून मानता ती त्या वेळार कल जाता भेदच भेद. कितली विविधता कितली विविधता. जाल्यार उलटें वचूं लागलें की त्या विविधतेंत एकता येता. हें खंयचें तुमी सांगतात तशी विविधतेंत एकता आसता. भारतांत तुज पळयात न्ही आमगेल्या कशी विविधतेंत एकता आसा. सांगता तुमकां डोंगर दारी कडी कपारी गीत गात से झरी निर्झरी हसते सृष्टी नवरसधारी कुठे वेदना कुठे उभारी. भिन्न भावनेतून उभरते एक दिव्य भावुकता वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. भारत माता की जय. भारत माता सगळे वर्ल्डाक आमी लीड करतस ह्या बाबतींत. आमी अभिमानाने वंदन करता. आतां भारतांत इतली विविधता आसा. आमी जर दोगू दृश्टीन पळोवच्या गेल्यार विविधताची दिसता जाल्यार ऊर्ध्व दृश्टी सूक्ष्म दृश्टीन पळोवच्या गेल्यार त्या सगळ्यांत एकच तत्व आसा ती म्हळ्यार मूळ माया. आनी ती भारता पुरती हें ना लिमिटेड ना. कशें आसता देशोदेशी वचूल्या विंगड भाशा कितीक चेहरे कितीक गोरे काळे टवटवीत कधी कधी सुकलेले तशी कित्येक वस्त्रे कितीक टोप्या कितीक भाषा कठीण सोप्या भाषा भाषा तुनी घुमतसे सूर एक ओघवता. ती हे मानवता कळ्ळें. मानवता या सर्वातून नटली कमला सहस्र दल मानवता. किती धर्म किती प्रार्थना किती मंदिरे देवही नाना अल्ला येशू नानक किसना अनुसरणारे भक्त बघाना. पण या सर्वातून नटली कमला सहस्र दल मानवता. ती मानवता पळोवंक आमकां मनुष्य जन्मा घाल्या. आनी तशी आमी हांतू थावन ऊर्ध्वमुखे भेद तुटतोखे वयर सूक्ष्मतेन पळोवच्या गेल्यार तांतू एक मानवता दिसता आमकां. एक परमेश्वर दिसता एक माय दिसता एक तो अंतरात्मा दिसता आत्मतत्व दिसता. आनी निसंगपणे निर्गुणी तो महायोगी. आनी तेवे आमी दांटून मुखार मुखार वत 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 आमी त्या निर्गुणात पावतात. आनी ताका सहाय कायम लागता ते सद्गुरूंक गेल्या आमी ते सोडच्या ना. आतां ते सांगता ती माया मिथ्या अशी कळली तरी मग भीड काय लागली.
मायेचे भिडेने घसरली सर्वोपस्थिती. ह्यो ही माय दिसतं मग फट्टी कशी म्हणचे आहे, फट्टी कशी म्हणचे ही भीड भिवू नका ती. लटके मायेने दपटावे, सत्य परब्रह्म सांडावे, मुख्य निश्चय हिंडावे कासयास. हां तरी सत्य धोर धोर का म्हणजे नित्यशील आपोआप होता. पृथ्वीमध्ये बहुत जन, त्यामध्ये असती सज्जन. परी साधूस जाणतो कोण साधू वेगळा. खरो साधू कोण हे कळच्याक, आमगेर मनाच्या वस्त साधू जाऊ का. म्हळ्यार इतरांक साधू दिसच्या लागतात, नाजाल दिसना ते. सज्जन मस्त असता ती जाल्यार आमकां दिसना ती, आमकां तांगें सज्जनत्व कळना. कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल मन हें आसता, आमगेल दोळे आमगेल नजरेन तुची कळ्ळें, पूण खोट आसता. म्हणून संसार सांडावा मग साधूचा शोध घ्यावा. आज संसार सांडावा म्हळ्यार संसार करची नवे ना. संसार करचो जाल्यार गुंतून पडची ना. गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा, रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा. तशी संसार करचो जाल्यार खंयच्यान तूं असून खंयच्यान तूं शिरकून पडची ना. मग साधूचा शोध घ्यावा, फिर फिरो ठाई पाडावा साधूजन. उदंड हुडकावे संत, सापडे प्रचितीचा महंत. प्रचितीच महंत जाय तसल्याकच पकडात. कोण ते मेळयल्यान तांक पकडत. प्रचिती विण स्वहित होणार नाही. बुक्क वाचून हाक पावच्या जायना, खंय हिमालयार पावच्या जायना, चोडच्या जायना नुसतें बूक वाचून. थंय वतल शेरपांक गेलोची साय घेवंक लागता. प्रपंच अथवा परमार्थ प्रचिती विण अवघे व्यर्थ. प्रपंचान सुद्दां जाणकार लागता ती, नाल्यार आमी फसता ती. कले खरेदी करचे सारी चप्पल घेवच्या गेल्यार चप्पला दुकान खंय आसा थंय वतच का न्ही, ना कोणें फसयता कल्लें हें करता. प्रत्यय ज्ञानी तो समर्थ सकळामध्ये. कोणा प्रत्यय आयला, कोणा अनुभव आसा. प्रपंचांत वही परमार्थ वही. तावळी प्रपंच नेटकं जाता, परमार्थही विवेक पूर्ण जाता. रात्रंदिवस पहावा अर्थ, अर्थ पाहेल तो समर्थ. कोण अर्थ तांतूल भितर गर्भार्थ गुडार्थ पळयत की, ताका मर्म पळयत की, तोची समर्थ असता. परलोकीचा निज स्वार्थ तेथेच घडे. परलोकान तूं हें विसावा, हें समाधान शाश्वत आमकां घेवन वचचें. तें हांव विसाव दशक सांगता, विसाव घेयात. म्हणून पाहिलेची पहावे आणि शोधिलेची शोधावे. अवघे कळता स्वभावे संदेह तुटते. सगळं कळना पडाय कल्ले शंकाची वर्ण आहे. कळलं मग प्रत्यक्ष आम्ही अनुभवायला, आमकां अनुभव ना, पण शंक कले वर्तली. आमकां प्रत्यक्ष अनुभव आहे. तुम्ही कल्ले म्हणत ना, आम्ही मान्य ना ती, आमकां अनुभव असो. आम्ही अनुभवा ज्ञान सांगतो तशी. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सूक्ष्म नामाभिधान नाम समास तृतीय श्रीराम. दोन्ही समासांच्या विवेचन थोडे मट्टाक प्रस्तावना केलेली जाल्यार फोर्थ आत करू जायना, टायम जालो. तरी आमी मुखार करता. हांगा आमी राबया आणि समर्थांगेल प्रार्थना म्हणूया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. सगळे जाणां खातीर मागून दिना, फक्त मगल प्रपंचा खातीर, मगल बायल शेडवां खातीर, मगल कोणा खातीर अशी न्ही. सर्वांगेल बरें जावं, सर्वांगेल सान दोन होड दोन, अडाणी शिक्षित गरीब श्रीमंत पिश्शे बुधवंत सगळ्या खातीर मागून घेवया की तांगेल बरेंपण जावं. आणि हें विवेचन पुष्प हे श्रीरामागेल्या चरणांचेर आनी समर्थांगेल्या चरणांचेर आमी सगळ्यांनी मेळून अर्पण करुया आणि म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.